आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता, तुज्या सगल्या बरेपणा पासत तुका आमी वाखाणटा. जेजू तुका आमी दिनवासता ह्याच्या दिसा पासत तुवें आमकां तुज्या उतरांत रिगोवन दवरलें. तुजें उतर तुवें आमकां उक्तें केलें पळयत आत्म्या उदेशी आनी जायती आमच्या मनाची नवसरणी ह्या उतरा उदेशी जाल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. सुखीच्या बापा तुका आमी दिनवासता. तुज्या पुता उदेशी तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत आमकां ओंपून दिलो आनी जेजूच्या रोगता उदेशी आयज तुवें आमची सुटका केल्या, सोडवण केल्या, सगल्या पातकांतल्यान वायटांतल्यान तुवें आमकां सोडयल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जायतीं वर्सां आमचें जिवीत आमी एका काळोखान जियेतालीं पूण आयज ह्या उतरांतल्यान तुजो उजवाड आमचेर फांकलो आनी आयज आमकां तुवें तुज्या स्वताची वळख दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता हांव तुका पळयत आत्म्या दर एक घडये तूं आमकां तुजो सांगात दिताय आनी ह्या उतरांत तूं आमकां वाडयता आनी चडयता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. ही शिकवण्याची सुरू करच्या आदी बापा आमी आमकां तुका भेटयता. आमचें काळीज आमचें मन तुज्या हातांत समोर ओंपता. तूंच आमकां ह्या शिकवणेंतल्यान आमच्या काळजाचे दोळे तूं उक्ते करताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Okay. Sister, तू फुडें बस न्हू येवन. हिंगा बस. हिंगा बस, हिंगा बस. शिं आतां? ओके. ओके. बंद हा. हे बस बस फुडें बस. थँक्यू जीसस. ना एसी नाका. दे डोंट वॉन्ट. यो फुडें बस. हालेलुया. थँक्यू जीसस. सकाळीं कितें शिकली आमी? क्विक सांगात मागीर नेक्स्ट या. अबाउट स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स एंड आदाम आनी एवेची सुरवात कशी जाली. सारकें सारकें. आनी कितें शिकली आमी? शिकोया एज अ हिस्ट्री कशी काय आमच्या जिविताची एक सोत आमच्या जिविताचें हें आमची कशी सुरवात जाल्या. येस नो. आदाम आनी एवेची आमी शिकल्या खरी पूण त्याच आदाम एवेंतल्यान आमी जल्मलेलीं पूण आयज आमकां बरी खबर की जेजू उदेशी आमी नवी रचना जाल्या. ओके. जेन्ना आमी आदाम आनी एवेच्या उदेशी आमी जेन्ना जल्मता आमी कसल्या सैमान जल्मल्या? जेन्ना आमी आदाम आनी एवेच्या वेन वी आर बॉर्न फ्रॉम एडम्स नेचर आमचो नेचर कसलो जालो? फातकी जालो. सारकें? अग्री नो? आतां आदामान जेन्ना आमी पयलां देवाचो कमांड आदामान कसो मोडलो आनी मोडल्या उपरांत अकॉर्डिंग टू रोमन्स 6:16 आमी कितें पळयलें? तुमी आमी कोणाक खालती जाता आनी कोणाचे आमी आज्ञा पाळटा तेजी जाता आमी गुलाम. सो एवेन कितें केलें? कोणाची आज्ञा पाळली? जें फळ खा म्हणलें कोणें? सैतानान. आनी तें फळ एवेन खाल्लें आनी आपणाच्या पार्टनराकूय दिलें, आदामाकूय दिलें आनी आदामानूय तें खालें. आतां तें फळ खाल्या उपरांत आदाम कोणाचो गुलाम जालो? आदामाच्या जिविताचेर कोण आपणाचें राज चलयता? सो आयज आमकां एके भाशेन आमी रागार जाता, एके भाशेन आमी वायट चिंतना चिंतात, एके भाशेन आमी एका घोमंडान आयज घोमंडाचें टिचींग आमकां दिल्या सिस्टरीन. घोमंड आमकां येता, एके भाशेन आमकां दुसऱ्याचें कुड्डेपण आमकां जाता, आमकां एके भाशेचें कोडूसाण येता दुसऱ्याचेर, एके भाशेचें आमकां बरें आमच्यान कितेंच उलोवंकूय जायना आनी बरें आमच्यान कांय करूंकूय जायना. हो स्वभाव कोणाचो? एक वायटाचो स्वभाव, एक सैतानाचो स्वभाव. येस नो? हो स्वभाव आमच्या भितर रिगलो केन्ना? जेन्ना उतर मोडलें तेन्ना, देवाची आज्ञा मोडली तेन्ना. इतलें सोजमलें आमकां. आतां आमी कसल्या सैमान आसलोलीं? पातकी सैमान. मानून घेवंक जाय आमी. आनी आतां ही पातकी सैमान आमी कित्याक जालीं? हांव पातकी मनीस म्हूण. आमी पातकी सैमाची कित्याक लागून जालीं? आमी पातकी म्हूण आमी पातकी सैमाची. मनीस पातक कित्याक लागून करता? कित्याक लागून मनीस पातक करूंक पावलो? कित्याक मनीस पातक करता?
वायट मनीस कित्याक करता? मनीस ओके एक 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 जनावराचेंच आमी उदाहरण घेवया. एक एक दुकराचें उदाहरण घेवया. तेजो सैम कसलो? कसलो सैम? चिकलान. सो आतां तूं ताका चिकलांतलो भायर काड, बरो न्हावय, बरो धुवय, शॅम्पू साबू सगळें घाल आनी हाड आनी घरान सोफार बसय. तो खंय वयतलो? कित्याक चिकलान वयतलो? तेजो तेजो सैमूच चिकलान रावपाचो, वयवो ना? मनशाचो सैम कसलो आसलो? पयलीं बरो आसलो. उतर मोडल्या उपरांत कितें जालो? आमी जेन्ना आमच्या आवय बापायक जल्माक येता तेन्ना आमी कसल्या सैमाची आसतात? डोंट कॉपी बिकॉज ही इज सेयींग यू हॅव टू थिंक इट नायसली एंड देन गिव द आन्सर. दुसरो सांगता म्हूण केलें जाल्यार तो खंयचे वाटेन वयता थंय वाटेन आमी या. आतां तो खंय वेता आमी नोको, तो वेता हांव वेता, तसलें जावंक जायना. आय शूड नो वेर आय एम गोईंग. जेन्ना आदावान उतर मोडलें, कितें भितर रिगलें? पातक रिगलें. म्हणजे कसलो सैम येयलो? पातकाचो. इतलें क्लियर? आतां त्या आदामा उद्देश आमी जल्मोंक ना? सो आमी कसल्या सैमाची जल्मल्या? ओके, म्हाका एक सांग, तूं जल्मोच्या आदीं तूं खंय आसलोय? जल्मोच्या आदीं खंय आसलो? आवयच्या कुसव्यान. आवय जल्मोच्या आदीं खंय आसली? तिच्या आवयच्या कुसव्यान. तिजी आवय जल्मोच्या आदीं खंय आसली? आनी तिजी आवय आनी तिजी आवय. फायनली एंड खंय जाल्लें आमी कोणाच्या कुसव्यान? आदाम आनी एवेच्या. आतां समजलें? सो जेन्ना आमी त्या सो जेन्ना आमी कुसव्यान आसली, आतां आदामाच्या उद्देशी जेन्ना आमी जल्मता, कसलो सैम घेवन जल्मतात? हें पयलीं आमकां समजोंक जाय. कसलो सैम घेवन आमी जल्मता? पातकी. आतां एक दुकराक आमी कितलोय न्हावयलो आनी व्हरून सोफार बसयलो, खंय वेतलो तो? चिकलान. दर एक मनीस पातक केलें, परतो म्हणटा आयज सावन हांव पातक करचो ना. करचो ना म्हणटा त्या दिसा चड पातकान पडटा. आयज सावन हांव ह्या ग्लासाक हात लावचो ना. जे बॉटलीन सावन ग्लासान वयता हात लावचो ना. लावचो ना म्हणटा मातशें 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 हात खंय पावलो? ग्लासाक, बॉटलीक सोकल्याक पावलो. ज्या दिसा आमी म्हणटा करचें ना, त्याच दिसा आमी सुबेज करता. कित्याक? कितें आहा भितर? सैम आहा. कितें आहा भितर? तो सैम आहा. आनी त्या सैमाक लागून आय कांट हेल्प इट. कितलें पासून तर हांव चिंतता नाका, आय कांट हेल्प इट. कित्याक लागून? कित्याक भितर कितें आहा? पातकी सैम आहा. हें समजलें? समजलें? आतां गूड न्यूज आमकां कितें? हो सैम आतां आमी पातक आदारता. कित्याक? आमी पातकी म्हूण आमी पातक करता काय त्या सैमाक लागून आमी पातक करता? त्या नेचराक लागून आमी पातकान पडटा. कित्याक? तो आमच्या भितर तो एक ब्रदर यू आर हियर अंडरस्टँडींग नो? ओके, फिगरिंग इट आउट. ओके, आमी पातक करता म्हूण आमी पातकी न्हय. आमच्या भितर तो नेचर आहा म्हूण आमी पातक आदारता. आनी बिकॉज आमी पातक करता म्हूण आमी मागीर पातकी जाता. पातक केला म्हूण, पूण पातकाचो सैम आहा म्हूण आमी पातक करता. आमी पातकी, आमची आयडेंटिटी सारकी आमी पातकी म्हूण न्हय. तो नेचर आहा म्हूण आमचे कडेन तें घडटा. आतां हें जालें पातकाची खबर. आतां आमकां बरी खबर कितें आहा? ओके, गो टू रोमन्स 5:19. Konkanin also open core sister. Now, for as by one man's disobedience, many were made sinners. For as by one man's disobedience. कोणाचे ते? कितें केलें जालें? Many were made sinners. Okay, go to AMP for this. For just as through one man's disobedience, his failure to hear his carelessness, the many were made sinners, so through the obedience of the one, the many will be made righteous and acceptable to
God and brought into right standing with him. Go MBC. No, go NLT. Okay, same. Because one person's disobeyed God, many became sinners. कितें मेसेज मेवता आमकां हांगासर? एकल्याच्या पातकाक लागून जायतीं जाणां पातकी जालीं. आतां ही सगलीं आमी कित्याक लागून पातकी जालीं? त्या एकल्याच्या पातकाक लागून. आनी आतां दुसरी लायन आमकां कितें म्हणटा? बट बिकॉज वन अदर पर्सन ओबेड गॉड, मेनी विल बी मेड रायचस. गो KJV ओनली फॉर दीस. एकल्या मनशाच्या ओबिडियन्साक लागून, एकल्या मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून आमी जायतीं जाणां नितीवंत जालीं. समजलें? आयज आमी नितीवंत. आतां तो पातकी केन्ना जालो? जेन्ना तेणेन कितें केलें? डिसओबिडियन्स केलें. पातक कशें घडलें? जेन्ना उतर मोडलें, पातक घडलें. समजता? द एक्शन कितें केलां तें कितें? तें एक्शन जें नाका म्हणटा पळय तें काम केलें. एकल्या मनशाच्या उतर मोडण्याक लागून आमी सगलीं पातकी जालीं, आनी एका मनशाचें उतर सांबाळणेक लागून आमी सगलीं नितीवंत जालीं. आतां ह्या स्क्रिप्चरान खंय तरी बरयलां की हांवें रोडोन मागलें म्हूण म्हजें बोगसोणें जालां पातकाचें. हांवें देवाक कितें म्हणटा तें म्हजें करणी करून म्हाका नितीवंतपण रायचसनेस फावो जालां. मेनी शॅल बी मेड रायचस. म्हाका नितीवंतपण फावो जालां जेन्ना हांवें कसली तरी बरी करणी केल्या देवा मुखार, अशें आमकां स्क्रिप्चर सांगता. कितें सांगता स्क्रिप्चर? For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Who is this one? जेजूच्या ओबिडियन्साक लागून आमी सगलीं नितीवंत जाल्या. जेजूच्या उतर सांबाळणेक लागून, जेजूच्या ओबिडियन्साक लागून आमकां नितीवंतपण फावो जालां. रायट स्टँडींग वीथ गॉड. आमची पातकां बोगसोल्या आमी बरें केलां म्हूण, आमची करणी बरी म्हूण. केन्ना म्हजी पातकां आमची बोगसोल्या? जेन्ना आमी जेजूक जेन्ना आमी सोत मानता, वय जेजू तूं म्हज्या खातीर ते कुर्सार मेला, तुवें तें रगत वारयलां म्हाका पातकांतली सुटका दिवपाक, आनी तुवें तें खुरीस तुवें आपणायलो आनी म्हाका नवें जिवीत, सासणीक जिवीत तुवें म्हाका दिलें म्हूण हांव सोत मानतां. तेन्ना हांव हें सोत मानून हांव नितीवंतपण म्हज्या जिविताक लागू जाता, म्हाका आपणायल्लें जाता. केन्ना? जेन्ना जेजून कितें केलां. सकाळीं दनपारां आमकां आमची भयण शिकयताली कितें म्हूण की आमी जेजून कितें केलां तें खुर्सार. जेजून पळय कितें केलां, आपलो सॅक्रिफीस त्या खुर्सार दिला, ते करणेन आमकां एक स्वभाव येयला पातकाचो न्हय पूण नितीवंतपणाचो. समजलें? तेका लागून जायते फावटी आमकां दिसता फकत सोत मानल्यारूच हांव नितीवंत जातलो, पूण म्हाजी पातकां कितलीं वायट आहा, हांवें कितलें वायट केलां, कशें अशें जाता? कित्याक जायना? देवान आमकां नवें जिवीत दिलां, देवान आमची काकूत केल्या, मर्सी केल्या, आमची काकूत केल्या. ही इज रीच इन मर्सी म्हणटा. कित्याक? तेणेन जो राग पातकाचेर जो आसलो तो आमचेर काडूंक जाय आसलो, त्या सोयंबाक लागून तो खंय काडलो तेणें? आपल्या पुताचेर. आनी पुताचेर तो क्रोध आसलो पळय पातकाचेर, तो जेजून आपल्या कुडीचेर घेतलो. आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कित्याक? पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोचे खातीर ताणें अशें केलें, आनी ताच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. जायते पाटी आमी तो 1 Peter 2:24 न्हू निमाणीत लायन घेता, पूण ती लायन आमकां कितें म्हणटा? आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कित्याक? आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. पूण जेन्ना म्हाका गमोन येयलें जेजून म्हज्या पासत कितें केलां, तयार आसा आमी पातकाक पाट करूंक.
तयार आसा आमी कसल्या चिंतनांनी पडल्या म्हजी पातकां इतली व्हडली हांवें जे पातक केलां तें म्हाका दिसता कोणेंच करूंक नासतलें अशें केन्ना आमकां दिसता कित्याक जायते पाटी देवाची वळख ना जेजूक आमी स्विकारूंक ना आमी खंयच्या सोयंबान आसतलीं पातकी सोयंबान सो पातकी सोयंबान आसल्यार म्हजें एक्शन कितें आसतलें पातकाचेंच बरी करणी आसतली पातकी सोयंबान आसोन सांगा पळया पातकी सोयंबान आसोन कोरणी बरी जातली ना पूण कोरणी बरी जावपाक आमचो सोयम बरो आसूंक जाय वय ना सो पातकी सोयंबांतल्यान आमकां सोडोवपाक आयला वो एक तो मनीस आनी तो जावन आसा जेजू आनी जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर खुर्सार घेतलो जेन्ना हे सोत म्हज्या कानार पडटा हे सोत म्हज्या काळजान हांव आपणायता आनी सोत मानून घेता आनी म्हणटा जेजूच्या गायांनी खरें हांव बरें जालां जेजूच्या पवित अमोलीक रोगता उदेशी म्हजी पातकां बोगसल्या म्हणटा जेन्ना हांव सोत मानता हांव जियेता देन एंड देर म्हणटा आमी तेन्नाच्याच तेन्ना आमकां कांयच करपाची गरज ना मेनी टायम्स आमकां संवसारान शिकयना तुका तर बोगसोणें जाय तुवें हें करूंक जाय तुजें तर पातकां बोगसोलेलीं जाय तुवें तें करूंक जाय तुवें तर हें करूंक जाय जाल्यार तुवें तशें करूंक जाय आनी तुवें तर हें करूंक जाय तुवें इतलें थिंगा दिवंक जाय आनी तुजें तर हें बरेंपण जावंक जाय तुवें तितलें थिंगासर दिवंक जाय हें संवसार आमकां शिकयता वो शिकयना म्हणजे देवा कडेन आमच्या खाली हात आहा काय देवाचे देवाक आमचें हें जाय आनी तें जाय आनी तें जाय देवाक एकूच जाय आमी ताज्या पुतान जें कितें पळय केलां ताजेर आमी सोत मानपाक देवाक तें जाय समजता जेन्ना तुमी पळयला जेजू खुर्सार हुमकळटना दोग चोर आसले दोनी वदान एकल्यान तेका नाकारलो वो आनी कितें वो देव देव करून शिकयताले आनी वच आतां हांगा हुमकळटा दुसऱ्यान कितें म्हणलें कित्याक ताणें तशें म्हणलें कित्याक ताणें तेजी वळख घेतली आपणायलो सोत मानलें खरेंच तो देवाचो पूत म्हूण जेजून ताका म्हणलें देंव वस दिमी घाल बोगसोणें माग अमकें दी तमकें दी तें हाड हें हाड थिंगा ऑफर कर म्हणलें काय म्हणलें तूं आज आतां सान आपल्या सांगाता आसतलो म्हूण वय ना देवाक जाय आमचें एक रिपेंटेड हार्ट मोनाची नवसोरणी जालेलें रिपेंटन्स म्हणजे कितें आमचें मन बदलप जे आदीं पयलें रॉंग चिंतनांनी आसलें आयज ही देवाचें उतर आयकोन म्हजें मन देवाच्या उतराचेर बदलता आनी हांव हें उतर भावार्थान आपणायता सोत मानता आनी आपणायता समजता सो आमचें बोगसोणें कशें जालां जेजूच्या रोगता उदेशी पूण जेन्ना हांव हें सोत मानता हें म्हाका फावो जाता एक उगडास आसा म्हाका एक उदाहरण आमी घेतलेलें एक भिकारी आसता भिकारी कितें करतलो भीक मागोन पोट भरतलो आतां कोण तरी येता आनी ताका म्हणटा आयज सान तूं भीक मागचो ना कित्याक तुका कितें पळय जायें तितलेंय तुका हांव दितां आनी ताका घर दिता आंगाचें दिता गाडी दिता सगलें दिता ऑन टॉप ऑफ दॅट ताका एक जॉबूय दिता आतां हें सगलें ताका दिलां तेणें जायतीं वर्सां दर आतां एक 30 वर्सां दर भीक मागल्या फॉर एग्जाम्पल आतां ताका भीक मागपाची सोयी ना आहा ताजो नेचर कसो जालोलो एक भिकाऱ्याचो कितें कशें तेजें एक आयडेंटिटी जाल्लेली एक भिकारी वय ना पूण सडनली आयज कोण तरी एक देवाचो मोगाचो कोण तरी ताका फावो जाता एक तेजे चुरचुरे कोत्ता आनी ताका म्हणटा हांव तुका घर दितां सगलें दिता ताका घर दिलें सगलें दिलें आतां ताका जॉब पासून दिलो गाडी पासून दिली रोप दिलो जेवण दिलें सगलें दिलें तरी आतां वचोन भीक मागतलो तो मनीस ना कित्याक आपल्याचें जोडीन केलें तेणें आपणें काम केलोलें पयशे सेविंगाचे तेजे ते ना कोणें तरी ताका एक गिफ्ट दिलो एक उपकार केलो तेजेर काकूत केली तेजी वय ना सो जायते पाटी आमकां हें सोत गमोन येता की देवान आमची काकूत केली आपल्या पुता उदेशी आनी पुताचें रोगोत वारोवन ताणें आमची सुटका केली आनी आयज आमी सोत मानता की आयज आमी आनीक पातकी उरोंक ना पूण आमी कोण जाल्या नितिवंत सो आमी नितिवंत जावन पासून तर म्हज्यान म्हणो येता हांव पातकी हांव वायट करतां हांव हें करतां हांव तें करतां हांव आजुनूय वायटानूच आहा आयज आमची आयडेंटिटी कितें
नितीवनपण आमी जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी बापाचे नितीवनपण जेजू क्रिस्ता उदेशी आनी ती जावन आसा म्हजी खरी वळख. देवान म्हाका ह्या टायटलांतलो काडून ह्या टायटलान घातला. आतां समजता, देवान म्हाका आयज पातकी टायटलांतलो काडून पातकी सोयंबातलो काडून आपणाचो सोयम दिला. कसो? आपूण देवाच्या उतराक ओबिडियन्स जालो आनी आमकां सोडयली. गो टू द 8th verse. Same chapter 8th verse. Go above. But God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. आमी पातकान आसतानाच जेजू आमचे पासत मेलो आनी बट गॉड कमांडेड हीज लव टुवर्ड्स अस. देवान आपलो मोग आमचे सोवे दाखयलो. राग काडलो खंय? त्या खुर्सार, त्या कुडीचेर, जेजूच्या कुडीचेर तो सगलो तेच्या पातकाचेर पळय जो क्रोध आसलेलो, जो रोत आसलेलो तो ते खुर्सार काडलो. पूण आमचो मोग केलो, आमचे सोवे मोग दाखयलो आनी आमी पातकान आसतानाच जेजू म्हणटा आमचे पासत मेलो. असो मोग कोणे कोणाचो करूं येता काय? मीत मेद नासलेलो असो मोग कोणे कोणाचो करूं येता काय? आसा कोण संवसारान हे भशेन आमचो मोग करी सारको? आनी ताणें आमचो मोग इतलो केलो की जेजू कुर्सार मेलो आमच्या पातकाक लागून, आमच्या पातकाच्या वजाक लागून, आमच्या पातकांचो भार घेवन तो त्या कुर्सार मेलो. आनी जेन्ना आमी ते सोत मानता कुर्सार कितें जालां तें, त्या उदेशी आमकां बोगसणें फावो जालां. जातेलें न्हय, ऑलरेडी बोगसणें फावो जालां. आर्कां जेजूक समजता. आनी ही जावन आसा आमची खरी वळख. गो टू द 19th verse. For as by one man's disobedience many were made sinners. Okay, 20. Moreover, the law entered that the offense might abound, but wherein sin abounded, grace did much more abound. Go to NLT for this. God's law was given so that all people could see how sinful they were, but as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Go down. Go down. No, 21 verse. Okay. So just as sin ruled over all people and brought them to the death. कितें बरयलें हांगा? So just as sin ruled over all people and brought them to death, पातकान कितें केलें? मनशाचेर, सगल्या मनशाचेर so just as sin ruled over all people, पातोक सगल्या मनशाचेर अधिकार चलयताले. कित्याक लागोन? कितें आसलें मनशा भितर? पातकी सोयंब आसलो. ह्या सोयंबाक लागून कितें जातालें? पातोक मनशाचेर अधिकार चलयताले आनी मनशाचेर कितें हाडटाले? मरण. नाव गॉड्स वंडरफूल ग्रेस रुल्स इन्स्टेड. आतां देवाची कृपा आतां ह्या पातकी सोयंबाकेन ह्या पातोक जे मनशाचेर अधिकार चलयताले तेज्या उंच आतां कितें येयलां? तेज्या वयर कितें येयलां? देवाची कृपा. आतां सकाळच्या सेशनान देनपाचें आतां सेशन जालेलें. कृपा आमी कितें शिकल्या? कृपा म्हणजे कितें? हां, whose willingness, whose ability, whose power, whose anointing. आमचें कितें पाठ आहा तितून? ना. कृपा म्हणजे कितें? आमी कितें केलां तें न्हय. जे जेजून पळय कितें केलां खुर्सार, ती जावन आसा देवाची कृपा. पूण ही केन्ना देंवन येता? जेन्ना हांव हें उतर देवाचें सोत मानता आनी हांव सोत मानून घेता, वय हांव पातकी आसलो, पूण देवान आपले कृपे उदेशी जेन्ना आमचेर एक पातोक अधिकार चलयता, पातकाकीन वयर आतां कोण येता? देवाचो वंडरफूल ग्रेस रूल इन्स्टेड, गिवींग अस रायट स्टँडींग, रायचसनेस अँड रिझल्टिंग इन eternal life through Jesus Christ our Lord. Ata. Conquering verse, sister, here. 21.
21. हे परी जशें पातकान मोडना वरवीं राज चलयले जशें पातकान मोरणा वरवीं राज चलयले. म्हणजे राज कोण चलयतालो? पातक. पातक राज चलयताले आमच्या जिविताचेर ऑन ऑल पीपल. कितें बरयलां? ओवर ऑल पीपल. सगल्यांचेर कोण राज चलयतालो? पातक मनशाचेर राज चलयताले. पूण आतां पांच फुडें. तशेंच आतां देवाची दयाळाय तशेंच आतां देवाची दयाळाय इज ग्रेस. तशीच आतां. पयलें कितें आसलें? पातक मनशाचेर राज चलयताले. पूण तशीच आतां देवाची दयाळाय आमकां देवाक मानवलेली करून राज चलयता. मानवलेली करूंक राज चलयता. करून राज चलयता. मागीर आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणीक जिविताक आमकां पावयता. सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां सासणीक जिविताक पावयता. कोण पावयता आमकां सासणीक जिविताक? देवाची कृपा. जेजूची कृपा आमकां सासणीक जिविताक पावयता. पयलो आमकां पातकी सोम खंय पावयतालो? मरणांक. पूण आतां कितें जालां? हें केन्ना जालां? सगळे बदल केन्ना जालो? जेजू खुर्सार मरोन. केन्ना तें? फाल्यां. फुडल्या म्हयन्यान. हें जालें वो जावपाचें हा. म्हणजे हांव आजुनी पातकान खाला हा काय आतां हांव कुरपे खाला हा? पूण हांव हे कुरपे खाला आसा म्हूण हांव चलतां काय कुरपे खाला? कुरपे खाला चलता काय हांव? हें जावन आसा देवान आमकां जें जेजू उद्देशी पळय कितें केलां तें हें. आमी म्हणटा न्हू जेजून कितें केलां कुर्सार, जेजून कितें केलां कुर्सार. जेजून आमकां हें आपली सोबीत कृपा दिल्या. सो जस्ट एज sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead and giving us नितीवनपण देवा सोवे रिजल्टिंग इन नितीवनपण आमकां दिलें. कुरपे खाला रावन आमकां ग्रेस रुल्स इन्स्टेड गिवींग अस रायट स्टँडींग विथ गॉड. देवा सोवे आमकां एक नितीवनपण दिता रिजल्टिंग इन इटर्नल लायफ थ्रू जीसस क्रायस्ट आवर लॉर्ड. आमकां सासणीक जिवीत दिता. आतां आमी सासणीक जिविताची जेन्ना खबर करता आमकां जेन्ना सकाळीं आमी शिकल्या फळ खायनाका म्हणलेलें. फळ खालें आनी मेली. कशी मेली? ओतम्यान मेली. कुडीन मरोंक ना. कशी मेली? ओतम्यान मेली. ओतम्यान मरप म्हणजे कितें? देवाचो आनी आमचो संबंद तुटप. आमी आयज देवाक कशी कनेक्टेड आहा म्हणलेलें आमी? देवाक कशी आमी युनायटेड जाल्या? आमच्या ओतम्यान. वी आर युनायटेड टू गॉड इन अ स्पिरीट. आमच्या ओतम्यांतल्यान आमी देवाक युनायटेड जाल्या. पूण हें पयलें कितें जालेलें? ओतम्यान मनीस मेलोलो. कसो? उतराचो उतर मोडून डिसोबे करून. सकाळच्या टिचिंगान आमी तुमचो एक फोकस घाला सकाळच्या टिचिंगान. एक्चुली टिचिंग सकाळी तशें नासलें बट एक आमी म्हणलें आदां वेवेचें कितें जालें. सो होल टिचिंग आमची तेजेर गेली वीच इज गूड. देव जाणा कोणाक कितें शिकोंक जाय, कोणाची कितें डिजायर आहा, कितें कोण कितले पासून जाणा. देव त्या प्रमाणे आमकां शिकयता. आमी नको पूण देव जाणा. कित्याक आमकां सुरवातूच खबर ना एंड आनी कितें शिकोन कशें जातलें. सो वी हॅव टू नो द बिगिनींग ऑल्सो रायट वॉट हॅपन. आमकां सुरवातेच्यान आमचें सगळें कितें घडलां. सो जेन्ना देवान म्हणलेलें तुमी फळ खायशी जाल्यार तुमी मरतलीं. पूण तें फळ खावन मनीस ओतम्यान मेलो. सो जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यांसान जल्मता, आदांव स्वभावांतल्यान जल्मता, आमी ओतम्यान कशी आसता? मेलोलेली आसता ओतम्यान. जेन्ना आमी जेजून कितें केलां तें आमी स्विकारूंक ना, आमी नको, आमच्या ओतम्यान आमी मेलोलोली हा. पूण जेन्ना जेजून कुर्सार मरोन आपली कृपा आमकां फावो केल्या, गिवींग अस रायट स्टँडींग विथ गॉड एंड रिजल्टींग इन इटर्नल लायफ. हें इटर्नल लायफ कशें? कुडीचें ओतम्याचें? ओतम्याचें. ज्या ओतम्यान आमी मेलोली देवान आमकां ओतम्यान पुनर्जिवंत केल्या. खंय केल्या? ओतम्यान केल्या. कशें आमकां गमन येता? आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. समजता? ना. आतां कितें बरयलां? just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life. आमकां
देवा सांगाता उबे रावपाक आमकां अधिकार मेवला, नितीवंतपण मेवला आनी आमकां सासणीक जिवीत मेवला. कोणा उद्देशी? क्रिस्ता उद्देशी. सो क्रिस्ता उद्देशी आमकां कितले आमकां वरदानां मेवल्या, आत्मीक वरदानां मेवल्या. सासणीक जिवीत मेवला, नितीवंतपण मेवला, देवाची कृपा आमकां मेवल्या, बोगसणें आमकां मेवला, समजता? पेकोवणी आमकां मेवल्या, गिरेस्तकायेन आमकां देवान बोल्ला. ओके, नाव गो टू चॅप्टर 6. समजलें हांगासर? आमी आयज आतां कितें पयलें आमी एका मनशाच्या पातकाक लागून सगलीं पातकी जालीं, एका मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून सगलीं नितीवंत जालीं. सगलीं म्हणजे कोण? जी कोण सोत मानता पळय ती. समजता? जी कोण सोत मानता आनी हें मानून घेता, आपल्या जिविताचेर उच्चारता, तांकां हें नितीवंतपण, तांकां हें सासणीक जिवीत, ही कृपा फावो जाता. आतां वेल देन, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? कितें म्हणटा अपोस्तल पॉल? पयलें कितें वाचलां आमी 5:19-20-21 जितले पातक वाडटा तितली कृपा चड पदवी जाता आमचेर कृपेची. आतां हें आयकोन मनशाक कितें दिसोंक फावो? म्हणजे पातक करीत रावंक जाता तर कृपा आहा. So I can keep on sinning. No, grace is there, right? जायते पाटी आमकां रॉंग सोजमणी येता, आमी बॅलन्साच्या भायर शिकोवन घेता, आमी बॅलन्स चुकता, बॅलन्सा भायर वयता. आतां कितें जाता आमकां? कितें पातो केल्यार प्रॉब्लम ना, कितें आहा, जेजून सुटका ऑलरेडी दिल्या न्हू. जेजून म्हणलां न्हू, आय हॅव फॉरगिवन यू ऑफ युअर पास्ट, प्रेझंट एंड फ्युचर. सो कृपा दिल्या म्हणटा. रोमन्स 5:21 आमी पळयता की जितलें पातक जितलें आमचेर अधिकार चलयता तितलो वंडरफूल ग्रेस आमचेर, तितलो आमकां तेजो वजन ग्रेसाचें सुबेस जाता. जितलें पातक वाडटा तितलो ग्रेसाचो वजन सुबेस आमचेर येता. म्हणजे आतां कितें? पातक केल्यार प्रॉब्लेम ना. जाता काय हे भाशेन? जायते पाटी आमकां दिसना कृपा आहा, नो प्रॉब्लम, कितें मिस्टेक जाल्यार प्रॉब्लम ना, कृपा आहा न्हू, आमकां साल्वार कोत्तेली, सो नो प्रॉब्लम, इवन इफ आय कॉन्शियसली जाणा जावन पातकान पडपाची. पूण आतां सांत पावलूक आतां ही खबर आहा, तो जाणा आतां, तो आतां कितें चिंता? सांत पावलू आतां हें कोणें बरयलां आमकां चिटी ह्यो? रोमकाराची चीट कोणें बरयल्या? पावलून बरयल्या, राय, सांत पावलून बरयल्या. आतां सांत पावलू आतां चित्ता आसतलो, जोरी तर हांव आतां अशें तर म्हणटा पातक आमचेर अधिकार चलयता, पूण कृपा तेज्या सुबेज आमचेर वाडोवन चडोवन येता. म्हणजे कितें? आतां तो चित्ता, तो आपुणूच म्हणटा, सो आतां कितें करचें पडटलें? पातक केल्यार प्रॉब्लेम ना गाय, कृपा वाडतूच आहा. दॅट्स वॉट ही इज सेयिंग. वेल देन, शूड वी कीप ऑन सिनिंग सो दॅट गॉड कॅन शो अस मोर अँड मोर ऑफ हिज वंडरफूल ग्रेस? कोंकणीन कितें बरयलां 6:1? रोमन 6:1. म्हणटोच आमी कितें म्हणचें? देवाची दोळाळाय अदीक सुबाम जावचे खातीर आमी पातकांतूच रावचें ना. रे वेट, वानूत वाच, पोत्यान वाच. म्हणटोच आमी कितें म्हणचें? आमी आतां कितें म्हणचें तर? पातक वाडत जाल्यार कृपा आनीक व्हडल्यान वाडटा म्हणटा न्हू. सो जितलें आमी पातकाचे हितून आसता तितले कृपा आमचेर आनीक आनी आनीक कृपेचो पावर सुबेज जाता म्हणटा. म्हणजे आतां कितें म्हणचें तर? वाच आतां. देवाची दोयाळाय इज कृपा. ओके, हिंगा दोयाळाय दिला, कृपा बरोवंक ना, पूण इट इज ग्रेस. देवाची दोळाळाय अदीक सुबाम जावचे खातीर, देवाची कृपा अदीक सुबाम जावचे खातीर आमी पातकांतूच रावचें. आमी पातकांतूच रावचें. इज इट अ क्वेश्चन मार्क? येस ओर नो? क्वेश्चन मार्क आहा. सो आमी पातकांतूच रावचें. कृपा आहा न्हू, सो पातकांतूच रावया. कृपा आहा न्हू, नो प्रॉब्लेम, आमी पातकान पडत रावचे पासून जाल्यार प्रॉब्लेम ना. जेजू ऑलरेडी मेला न्हू, रगत ऑलरेडी शिवारला न्हू आमच्या पासत. Of course not. God forbid. Of course not. Since we have died to sin, we are dead to sin. Can we go to the next verse? You go 6:2. Of course not. Na munta to no, not. God forbid. Since we have died to sin, how can we continue to live in sin?
How can we continue to live in sin? Because we are died to sin. We are already dead to sin. आमी पातकाक मेल्या म्हणटा तो जाल्यार आमी पातकान कशें कंटिन्यू करपाक जाता समजता सो जेन्ना ह्या भिकारीचें आमी उदाहरण घेतलेलें वो भिकारी आतां एका सगलो जॉब दिला सगलें दिलां घर दिलां गाडी दिलां हांगाचें दिलां आतां ताका कितें भिकारपण करूंक वचपाची गरज ना कित्याक कोणेन तेजी काकूत केल्या आनी ते एका सगळे गिफ्टान बोल्ले तेणेन कांयच करपाची गरज ना कोणेच ताका म्हणोंक ना बाबा हें तूं सगळें कर आनी म्हयन्याक तूं इन्स्टॉलमेंट फारीक कर अशें म्हणलां म्हयन्याक तो इन्स्टॉलमेंट फारीक करीत जाल्यार हो गिफ्ट जालो ना सो जेन्ना आमकां सासणीक जिवीत एक आमकां गिफ्ट म्हणजे कितें इनाम नो इनाम रिवॉर्ड इज इनाम रायट वॉट इज गिफ्ट बॅट एक गिफ्ट तुमी समजली गिफ्ट न्हू आतां गिफ्ट म्हणजे कितें आमी कितें तरी दिता पयशे दिता फारीकपण दिता फारीक करी जाल्यार तो गिफ्ट जालो ना सो आमकां जो हो गिफ्ट मेवला सासणीक जिविताचो कुरपेचो नितीवनपणाचो हो सगलो गिफ्ट मेवला हे फुक्याचे देणें आमकां देवान दिला आमची काकूत करून समजता सो जेन्ना आतां देवान आमकां हें गिफ्ट दिलां आतां तेका भिकाऱ्याक आतां एग्जाम्पल घेतला न्हू आमी आतां तो भिकारी आतां तर तो त्या घरान म्हणटा घर दिलां सगलें तेजेंच पूण आतां तर तो म्हणटा आपूण वचून बसता थिंगा स्टेशनाचेर देव ताका आडायतलो ना तो परते कसलो सोय आपलें घेवन वयता भिकारीपणाचें पूण डज दॅट मीन तेजे कडेन कितें आहा तें काडून वयलें कोणेन ना बाय हीज चॉयस ही इज गोईंग एंड सिटींग ओवर देर अगेन समजता पूण तेजी आयडेंटिटी आतां कितें जाल्या भिकाऱ्यान सान चेंज जावन तो आतां एक बरो मनीस जाला ताका आनीक भीक मागपाची गरज ना तो आनीक भिकारी उरोंक ना पूण आतां तो तर ते घरांसान वचोन तर ते जाग्यार बसोंक सोदता कोणाचे खोशयेन बसोंक सोदता तो आपणाचे सो आतां तो बसोंक सोदता म्हूण कोणें दिला तो गुन्यांवकारी हातून आहा ना दिला तो येवन आपलो गिफ्ट घेवन वेता ना सगलें ताका दिलां पूण तो आपल्या चॉयसान आपल्या गिन्यानान आपणाक जाय म्हूण तो वचोन थिंगा बसता म्हणजे तो भिकारी परतो जायना तो आपूण वचोन बसता खरो पूण तो जायना परत्यान समजता पूण तो आपल्याच्या चॉयसान वचोन बसता तेच भाशेन आमी केन्नाय तर आमी आनीक पातकाक आमी मेल्या पूण पातकाक आमी मेल्या पूण तेजो अर्थ असो ना की आमी पातकान परत्यान पडना कित्याक पडटा आमची चॉयस धरून आमी वयता आमचो नेचर परतो पातकी जाला म्हूण आमी वचना We are once and for all forgiven. We are the righteousness of God in Christ Jesus. We are forgiven. आमकां सासणीक जिवीत आमकां ऑलरेडी मेवला जेजू उदेशी पूण हांव तर म्हजी चॉयस करून वेता म्हणजे हांव सकलांतल्यान हांव भायर सरोन हांव वेता समजता पूण हांव भायर सरोन गेलां म्हूण म्हजी आयडेंटिटी चेंज जायना जी म्हजी आयडेंटिटी जाल्या आतां कितें म्हजी वळख जाल्या की हांव जावन आसा बापाचें नितीवनपण जेजू क्रिस्तांव उदेशी हेजी बदलावणी जायना ते सदांच तुजें तेंच आसतलें ज्या दिसा तुवें जेजूक स्विकारला पूण तूं भायर सरोन वेता तूं तुजे खोशेन भायर सरोन वेता तें कितें आमी वायट करता पळय तें करपाक दॅट वॉज बाय चॉयस बट दॅट वील नॉट चेंज युअर आयडेंटिटी तुका एक पाटी देवान आपल्या राज्यान स्विकारलो यू आर सन यू आर द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाय गॉड कित्याक जेजून तेजें फारीकपण दिलें जो सोयम तुजो आसलोलो तेजें फारीकपण जेजून दिवन तुजो पातकी सोयम काडून तुका नितीवनपणाचो सोयम दिला आतां हांव ह्या सोयमान रावता म्हज्या चॉयसाचेर समजता नाव Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? कशे भाशेन आमी परत्यान तितूनच रावपाक जाता वाच कोंकणी ना की ना ना की ना हे आमी न्हू सारके पावरान वाचूंक जाय ना की ना भातकाक आमी मेल्या ना की ना म्हणजे आमकां खबर ना खरें काय वय वो ना चिंता ना की ना म्हूण ऑफकोर्स नॉट म्हूण त्या टोनान ना की ना आमी चिंतूंक पडली खरेंच ना काय पोतून वाच म्हणटूच आमी कितें म्हणचें देवाची दोळाळाय अदीक सुबाम जावचे खातीर स्लो
देवाची दोळाळाय अदीक सुबाम जावचे खातीर आमी पातकांनूच रावचें ना की ना ना की ना पातकाक आमी तोर मेल्ल्याव हें जर खरें कशी म्हूण आमी अजून पातकांनूच जियेतल्याव हां आमी पातकाक मेल्या कशी म्हूण आमी पातकान आनीक जियेतल्या इट्स अ क्वेश्चन मार्क हे दिसता तुमकां क्वेश्चन मार्क आहा तो कशें आमच्यान पातकान रावंक जाता और हॅव यू फॉरगॉटन that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined him in his death. Can we go in KJV? Or have you forgotten? Know you not, tumka khabar na, that so many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death also? समजता बाप्तिस्म म्हणजे कितें तोच बाप्तिस्म म्हणजे कितें कशे भशेन समजोया ओके बाप्तिस्म म्हणजे कितें बाप्तिस्म म्हणजे आमी एकूच बाप्तिस्म म्हणून जाणा वय ना जो आमी ल्हानपणान घेता पूण हांगा कसलो बाप्तिस्म उलयता baptized into Jesus Christ were baptized into his death मोरणानूय बाप्तिस्म आहा म्हणटा एक आतां हो कसलो काय मोरणान बाप्तिस्म पयले सुवातेर बाप्तिस्म म्हणजे कितें शिकोया तांच्या ओरिजिनल भाशेन हिब्रू भाशेन ग्रीक भाशेन आमी कितें म्हणटा बॅप्टिझो म्हणटा बॅप्टिझो हें म्हणजे कितें आमी लेट्स से एक उदाहरण घेवया हें पळयलां तुमी स्पॉन्ज पळयला स्पॉन्ज आं स्पॉन्ज पळयला आतां हो स्पॉन्ज कसो आसता ड्राय आसता सुको आसना सुको आसता आतां तेजेर आमी इल्लेशें उदक शिवरता आख्खो भिजता तो ना सुको आसता आतां ह्या स्पॉन्जाक काडान एक बालदेन घाला कितें जातलें हां उदक जातलें आतां स्पॉन्ज जेन्ना आमी बालदेन घालता भितर उदकान घालता उदकान वयच्या पयलीं कसो आसता तो तेजी 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 हें कितें आहा अपियरन्स जावं तेजी कंडिशन कितें आहा सुकें उदकांतल्यान भायर काडल्या उपरांत तो कितें आसता आं चेंज जाता ड्राय आसलेलो वेट जाता चेंजीस जाता ओके लेट्स से एक बालदी आहा बालदेन उदकान बालदेन कलर आहा ओके कलर आहा दर्या ब्लॅक कलर आहा ओके ओ दो कलर आहा स्पॉन्ज आहा कसल्या कलराचो दर येलो स्पॉन्ज आहा आतां तो तूं काडटा आनी एका पेंटाच्या बालदेन घालता कसले धोये घालता कसलो आसता तुज्या हातीन येल्लो ऑर ट्रान्सपरंट कलर वॉट एवर आतां बालदेन पेंट कसलो आहा आं वायट आहा हो स्पंज एके भशेचो आहा तूं बालदेन घालता आनी बालदेनसान काडटा स्पॉन्जाचो कलर कितें जातलो वायट म्हणजे कितें तेजी कितें म्हणटा तें आकार न्हू तेजो अपियरन्स चेंज जाता चेंजीस जाता तेज्या भितर वयता भितर तो एका कलराचो भायर येता दुसऱ्या कलराचो इन द सेम वे बाप्तिस्म म्हणजे कितें आमी आसता एके भशेची पूण जेन्ना आमी जेजू सोवें जेन्ना आमचो बाप्तिस्म जाता आमी आसता एके भशेची पूण जेन्ना तो बाप्तिस्म घेवन आमी जेन्ना भायर सरता आमी जाता कितें दुसरे भशेची म्हळ्यार आतां हितून कितें म्हणया Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? तेच्या मरणान आमी बाप्तिस्म घेतला म्हणजे कितें आमी तेच्या सांगाता मेल्याव तेच्या सांगाता फुल्ल्याव आनी तेच्या सांगाता पुनर्जीवन जाल्या पूण जेन्ना तेच्या सांगाता आमी मेल्याव आमी आमच्या पोरण्या सोयंबाक मेल्या पुल्ल्या आसतना कशी पोरण्या सोयंबाची पुल्ल्या पूण जेन्ना आमी पुनर्जीवन जाल्या तेज्या सांगाता जिवंत जाल्या तेन्ना आमी कशी जाल्या नव्या जिवितान आमी जिवंत जाल्या आनी आमी पातकाक मेल्या वी आर डेड टू सीन आमी पातकाक मेल्या पातक केन्ना घडटालें जेन्ना आमी सोयंबाची पातकी आसली तेन्ना आमचे सगळे पातक घडटाले पूण आतां आमी कितें म्हणटा तेज्या मरणानूय आमी बाप्तिस्म घेतला म्हणटा तुमकां खबर ना हांगा कितें बरयलां तुमकां खबर ना तुमी सो मेनी ऑफ अस वर बॅप्टायज्ड इन टू जीसस क्रायस्ट वर बॅप्टायज्ड इन टू हीज डेथ कॅन यू रीड इट इन कोंकणी
आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकळोत. ताच्या मरणांत बुडयल्या हें तुमी नकलो. ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्या. बावतिस्म जाला आमी ताच्या मरणान वांटो घेतला. ताच्या मरणान आमी वांटो घेतला आनी ताच्या सांगाता आमी मेल्या. गो टू द 4th verse. Therefore, can we go down? Can we go to the next verse? Okay. Therefore, we are कितें बरयलां हांगा? आमी जेजू सांगाता पुल्ल्या with him by baptism into death. Baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life, because we are baptized into his death. समजता? आमी तेज्या मरणान बावतिस्म घेतला. आणि रीड द 4th verse in कोंकणी. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणान आमकां निकी पिल्यांत. ताच्या मरणान आमकां निकी पिल्या. ताच्या मरणान आमचोय वांटो आहा. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. We should walk in this newness of life. We should walk. आमी त्या नव्या जिवितान, पुनर्जीवनपणाच्या जिवितान आमी चलपाक जाय. फोर्स ना, आमी चलपाक जाय. आमकां जेन्ना सोद गोमोन येतले, आमी त्या न्यूनेस ऑफ नव्या जिवितान, न्यूनेस ऑफ लायफान आमी वी शूड वॉक. Did you read this scripture? No. Read. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणांत आमकां निकी पिल्यांत. कित्या पासत जसो बापान आपले मोहिमे बरीत पदवेन क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां. तशें आमचें जिवीत नवें जावचे खातीर अशें केलां. म्हणजे हें ऑलरेडी केलां. आनी आतां आमी चलपाक जाय त्या नव्या जिवितान. आमी चलपाक जाय त्या नव्या जिवितान. पूण आमी कशीं चलता? आमच्या जिवितान पळय कितें वायट घडटा, आमी सगलें तेंच उलयता. वय ना? कितें उलयता आमी? दिसभर आमी कितें उलयता? आमच्या जिवितान पळय कितें घडटा, आमी तें उलयता. पूण आमकां खबर ना जेजून आमचे पासत हें कितें करून दवरलां पळय तें. आमचो पोरनो स्वभाव आहा पळय, तो आयज खंय आसा? फोंडांत, ग्रेवान आहा. पोरनो स्वभाव खंय आहा? पुरला. वी वर buried with him by baptism into his death. आमचो स्वभाव आतां खंय आसा? बंद आसा. आतां आमी पुनर्जीवन जाल्या तेन्ना कशीं जाल्या? नव्या जिवितान आमी पुनर्जीवन जाल्या. आयज ह्या स्वताची जेन्ना म्हाका वळख आसता, आमी अधिकारान चलता. जो अधिकार आमी सुरवातेक आदावान वगडायलो, आमी अधिकार दिलोलो तो पयला जेनेसीस 1:26, जेनेसीस 1:28 आमी पळोवंक ना. देवान मनशाक अधिकार दिलोलो. सो तो अधिकार वगडायलो केन्ना मनशान? जेन्ना उतर मोडलें पळय तेन्ना. पूण आयज आमी जे पातकाचो स्वभाव आसलोलो तो आयज खंय आसा? खुर्सार खिळायला, जमनीन पुरला. आतां म्हाका एक सांगा, एक मनीस एक दुयेंस आसता एका मनशाक. ओके, आतां एका मनशाक दुयेंस आसतना एक मनीस मेलो. आतां तें दुयेंस घेवन तो मनीस मेल्या उपरांत त्या मनशाक पुरलो. आतां जेन्ना तो मनीस तर पुनर्जीवन जालो, तें दुयेंसूय परतें येता त्या मनशा बारी? शुअर आहात तुमी ना म्हूण? करेक्ट न्हू? दुयेंस परत्यान येतलें ना. ते भाशेन आतां आमकां पोन्न्या सोयंबाची पुरल्या, आमी पुनर्जीवन जालीं. आतां कशीं? नव्या जिवितान जेजू क्रिस्ता उदेशी. सो पोरनो सोयम घेवन आमी परत्यान येवंक जाता? हां,
आमच्या पातकाचो भार ताणें आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो, पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जिवोच्या खातीर ताणें अशें केलें म्हणटा. म्हणजे पातकांचो भार खंय गेलो? खुर्सार गेलो. पातकी सोयम खंय गेलो? खुर्सार खिळायलो. पातकी सोयंबान जेन्ना आमी आसलोली, आमी ताच्या सांगाता त्या फोंडान पुरल्या. आनी आतां जेन्ना बापान आपले मोहिमे खातीर बाय द ग्लोरी ऑफ द फादर गॉड रेज्ड अप, Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in this newness of life. Newness of life. समजता? आनी ही जावन आसा म्हजी खरी वळख. म्हाकाच तर गमना हांव क्रिस्तांव सोवेक कोण म्हज्यान त्या आयडेंटिटीन चलपाक जातलें. म्हाकाच तर खबर ना हांव कोण म्हज्यान ते भाशेन तशें जियोवपाक जातलें ना. एक भुरगो तर एक भाडकाराचो भुरगो सपोज लेट्स से एक व्हडल्या गिरेस्त भाडकाराचो भुरगो जर शेणला आनी ताका खंय खबर ना पूण खंय आनी तो सारको शेणला, तो नको, तो खंय भिकारी कसो जियेता आनी ताच्या बापायचेर जर व्हडली बेस आहा, बाट आहा, सगलें आहा, आनी फायनली एक दीस असो येता त्या भुरग्याक कोण तरी गमयता, तूं अमक्याचो भुरगो. आतां तो भुरगो कितें खुशाल जाता, हो ह्या भाडकाराचो हांव पूत, आनी फायनली हें सारकें प्रूव ऑफ जाता खरेंच त्या भाडकाराचो पूत म्हणून. इतलीं वर्सां भुरगो खंय जियेतालो, हेजें तेजें मागोन भिकारी कसो असो भोंवन जियेतालो. जेन्ना ताका आतां गमोन येयलें हांव ह्या भाडकाराचो पूत, आनीक तो जिवांक वयतलो भिकारीपण, वायटान जिवीत जिवांक वयतलो, काय आतां तो संतोश बरीच रावतलो आनी आपणाच्या बापायच्या घरान आसतलो. वय ना ते भाशेन आमी शेणलेली ह्या पातकी सोयंबाक लागोन आयज देवान आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं एकठांव केल्या, आपणावन घेतल्या. आनी आयज जेन्ना म्हाका वळख म्हजी गमोन येता जेजू क्रिस्ता वरवीं, परत्यान म्हज्यान वचून त्या पातकान रावंक जाता. त्या पातकाक आमी मेल्या. वी आर डेड टू सीन म्हणटा, पातकाक आमी मेल्या. सो आतां फुडें पळयतली नेक्स्ट वर्स यू गो 5th वर्स. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Go NLT. Since we have been united with him in his death. कितें बरयलां? ताज्या बरोबर आमी पुरल्या म्हणून सांगला. We were buried with him. Yes or no? हांगा कितें बरयलां? Since we have been united with him in his death. ताज्या मरणान आमी एकवटलेलीं जाल्या. We will also be raised to life as he was. So we know that our old sinful self, can we go down? Were crucified with Christ. Our old sinful self were crucified with Christ so that sin might lose its power in our life. We are no longer slave to sin, and this is our identity. This is who we are in Christ Jesus. पातकाक आमचेर आनीक कसलोच अधिकार ना. सो आतां कितें जावपाक जाय? हें सोत जेन्ना म्हाका गमोन आयलें, हें सोत म्हज्या जिविताचें आतां म्हज्या मनाची हांवें नवसरणी करूंक जाय की पातकाक आनीक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. जोरी तर आतां कसले टेम्पटेशन्स तर म्हाका येता, हांवें जाणा जावपाक जाय की म्हाका आनीक पातकाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना, हांव आनीक पातकी सोयंबाचो उरोंक ना. वो जावन येता आतां सोयतानाचो ताळो. सोयंबूत तर ना, ही सोयतानाची फोट म्हाका टेम्पटेशनान घालता. ताका लागून आमी क्विकली खंय वचपाक जाय? देवाच्या उतरान क्विकली आमी कितें कन्फेस करूंक जाय? आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. हांव जावन आसा बापाचें नितिवनपण क्रिस्ता सोवें. हांव जावन आसा व्हरत्या बापाचो पूत. हांव जावन आसा सुर्गींच्या बापाची धूव. हांव जावन आसा म्हज्या बापाचें भुरगें. आनी म्हजी आयडेंटिटी कित्यान आसा? जेजू क्रिस्ता उदेशी आहा. सो पातकाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. जेन्नाय हांव कन्फेस करतलें, जे टेम्पटेशन्स आमकां येता, इट वील रन अवे, इट वील नॉट स्टे. पूण म्हाका खबर आसूंक जाय न्हू हांव कोण तो क्रिस्ता सोवें. म्हाकाच तर वळख ना जाल्यार हांव कितें म्हणटलें? टेम्पटेशन येयलें, पडलें टेम्पटेशनान. कित्याक? स्वताची वळख ना. केन्ना केन्ना स्वताची वळख आसोनूय आमी पडटा. कित्याक? स्वताक आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितान उच्चारिना. परत्यान आमी उतर तें उलयना. परत्यान उतर तें आमी वाचिना. जोशुआ 1:8 आमकां कितें म्हणटा? दिस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ, बट यू शॅल मेडिटेट देर इन डे एंड नायट. देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? देव जोशुआक कितें म्हणटालो?
देवाचें उतर सदांच, समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं. सो हें सोत आमकां सदांच उगडासाक आसपाक जाय की जेन्ना जेजू क्रुसिफाय केलेलो ताज्या खुर्सा उद्देशी, ताच्या खुर्सार खिलावणे उद्देशी कितें आमचें खिलायलां? सिनफूल सेल्फ, आमचो सिनफूल नेचर, आमचो पातकी सोयम ते खुर्सार खिलायला. ही वळख म्हाका सदांच आसपाक जाय. एका मनशाच्या पातका खातीर आमी सोगलीं पातकी जालीं. आमकां एका मनशाच्या पातका खातीर बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स आमी सोगलीं पातकी जालीं. एका उतराचें उतर मोडण्या खातीर आमी सोगलीं पातकी जालीं. आनी एका उतराचें मनशाचें उतर सांबाळणे खातीर आमी नितिवंत जालीं. आनी तेणें उतर सांबाळलें कशें पर्यंत? खुर्सार मोरो पर्यंत, टील द पॉयंट ऑफ हीज डेथ. खुर्सार मोरो पर्यंत ताणें देवाचें उतर सांबाळलें. आनी ताणें देवाचें उतर सांबाळलां म्हूण आमकां आयज आमची सुटका जाल्या. आनी पातकी सोयंबाक आतां म्हजेर कसलोच अधिकार ना. आनी आमी आनीक पातकाचे गुलाम उरोंक ना. कोणा उद्देशी? क्रिस्ता उद्देशी. ताणें जें खुर्सार केलां, आपलें रगत वारयलें, तें खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो सोयंबूच खिलायला. समजता? आदल्या कोरारान कितें जातालें? पातकाक लागून तांकां वर्सा वर्सा एक बोली दिवंक जाय आसली मोनजातीची. केन्ना आयकलां तुमी? आयकोन जाणा? आदल्या कोरारान कितें आसलें? मेंढरो दिवपाक जाय आसलेलो. कसलो? कोत नासलेलो मेंढरो. हें आयकलां तुमी न्हू? इस्रायल परजा तशें करी मोजेसाच्या कायद्यान कोत नासलेलो मेंढऱ्याची बोली दिवंक जाय आसलेली वर्सा वर्सा. पूण आतां आमकां देवान कोणाची बोली दिल्या? त्या मेंढऱ्याच्या जाग्यार जेजू क्रिस्ताची, वन्स एंड फॉर ऑल, सासणाच्या सासणांक तेज्या रोगता उद्देशी आमकां वन्स एंड फॉर ऑल आमची सुटका जाली. वर्सा वर्सा आमकां करपाची गरज ना आतां. म्हणजे कितें? देवान जेजूच्या रोगता उद्देशी कितें जाल्लें? सोयंबूच कॅन्सील जालो, सोयंबूत क्रुसिफाय जालो. सोयंबूत ना जाल्यार पातक आनी कसलें उरतलें? वय ना? समजता तुमकां? सो आतां जेन्ना आमी आदामाचेरूच शिरकोन आतां रावपाक रावंक नाका. दर एक पाटी आमकां तेज्या पातकाक लागून आमी पातकी, तेज्या पातकाक. पूण आतां आमकां बरी खबर आहा की जेजू क्रिस्ता उद्देशी आयज आमची सुटका जाल्या. आमचो वायट सोयम ते खुर्सार खिलायला. ह्या सोतान आमी जिवंक जाय. हे न्यूनस ऑफ लायफ आहा तितून आमी जिवंक जाय की पातकाक आनीक आमचेर कसलोच अधिकार ना. कसलोच अधिकार ना पातकाक आमचेर आनीक. हांव म्हणटा काय उतर सांगता? उतर सांगता कितें म्हणटा? वी नो दॅट आवर ओल्ड सिनफूल सेल्स वर क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट सो दॅट sin might lose its power in our life. पातकान आमचेर आपलो एक ग्रीप धरून दवरलेली पातकी सोयंबाक लागून आमचेर एक पातकाचो एक कितें म्हणटा तो द sin was ruling over us, रायट? पूण आयज ते पातकाचो सोयम कितें जाला? खुर्सार खिलायला. आनी जेजून आमकां आमच्या वायटांतले आमकां निवळ केल्या, नितोळ केल्या. आनी तेच्या रोगता उद्देशी आयज आमी नितोळ जाल्या. आमी आनी आयज सान जेन्ना आमकां सोत गमोन येता तेन्ना सान, हें घडलां 2000 वर्सां पयलें, पूण जेन्ना म्हाका हें सोत गमोन येता आमी त्या वेळार सान आमी निवळ जाल्या. पातकाक आमचेर आनीक कसलोच अधिकार ना. वी आर नो लॉंगर स्लेव टू sin. सो वी कॅनॉट कंटिन्यू इन sin. वी मायट फॉल. आमी पडोंक शकता पातकान, पूण आमी त्या पातकान पडोन कंटिन्यू रावची ना. कित्याक पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. देवान जेन्ना आमकां पातकांतली सोडयल्या, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आमच्या सांगाता, आमच्या आदाराक, आमचो शेराती कसो आमकां एक सांगाती कसो दिला. सो दर एक पावटी आमच्या जिवितान तुमी जाणा आमी केन्ना कितें उलोवचें पयलें, कितें करचें पयलें आमकां एक वॉयस येता, हें म्हणपाचें वो ना म्हणपाचें, हें केल्यार बरें जातलें, वायट जातलें. केन्नाय आमकां अशें आसा, ना हें करप सारकें न्हू, बट स्टील वी डू इट. बट मागीर आमकां गमोन येता वायट घडलें, तो एक ताळो म्हाका येयलो. तो ताळो कोणाचो? कोण उलयता म्हूण जाणा तुमी भितरल्यान? वो पवित्र आत्म्याचो ताळो, जो एक मधूर भाशेन, एक सॉफ्ट भाशेन आमचे कडेन उलयता. पूण आमी त्या ताळ्याक कान दिता काय आमी संवसाराचे जे दिसता त्या गजालींक पळयता आनी त्या प्रमाणे आमची एक्शनां जाता. पूण जितलें आमी उतरान रिगोन रावतलीं तितलो पवित्र आत्मो आमकां ह्या उतराचेर घोट दवरतलो. पूण आमी उतरान रावपाक जाय. उतरान तर आमी रावना, पवित्र आत्मो कांय करूंक शकना. पूण हेजो अर्थ असो ना की पवित्र आत्मो ना. हेजो मिनींग अहो ना की जेन्ना हांव पातकान पडटा हांव पातकी जाता आनी पवित्र आत्मो भायर सरोन वेता. ना ना ना, खंय वचना तो. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सो हें मंदीर सोडून तो खंय वचना. तो आसता पूण कितें, तो ओगी बसता. तो कांय करूंक शकना अनलेस यू डोंट स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड.
आमी देवाचें उतर उच्चारल्या बगर पळयत आत्मो कांयच करूंक शकना. आमी देवाचें उतर भायर काडल्या बगर आंच बोडवे आमच्या पासत कांयच करूंक शकना. जायते पाटी आमी म्हणटा आमचे आंच बोडवे आंच बोडवे, पूण आमी तर उतरच उलयना आंच बोडवे कितें करतले? सांग पळया, समजता? नाव गो टू द नेक्स्ट वर्स. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. When we died with Christ, we are set free from the power of sin. पातकाच्या पोदवेंतल्यान आमी सुटका जाल्या आमची. केन्ना? When we died with Christ. Previous वर्सान आमी कितें पळयलेलें? We are died with him, we are buried with him, and we are resurrected with him. समजता? आमी म्हणटा आसतली आमी खंय तर आमी तो जिवीत आहा, आमी मरोंकूच ना अजून. सो जेजूस हांवें आमी केन्ना मेली काय? कितें उलयता ही खबर? हां? पूण हांगा कितें म्हणटा? आमी जेजूस हांवें मेल्या. पोरण्या सोयंबाची आमी जी आसलोली ती आमी जेजूस हांवें मेल्या, आनी आतां आमी जेन्ना पुरल्या जेजूस हांवें जो पोरनो सोयंबा तो पुरोन गेलो, आनी जेन्ना आमी ताज्या सांगाता पुनर्जिवंत जाल्या, आमी नव्या जिवितान जिवंत जाल्या. आनी जेन्ना नव्या जिवितान जिवंत जाल्या, पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. फॉर वेन वी डायड विथ क्रायस्ट वी वर सेट फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ sin. वी आर सेट फ्री. आनी हें जावन आसा सासणीक सोत. हे सासणीक सोत हे केन्ना बदलचें ना. हे सोत आमच्या जिविताचें. जी कोण जेजूक सोत मानता, जी कोण आमी जेजूक आपणायला, हे आमच्या जिविताची खबर ही उलयता. आनी आयज आमी कितें पातोक हांव म्हणना केन्ना घडोना, जावं कोण पडोना, पडटा आमी, पूण आमी पडोन तितून रावची ना. कित्याक? जो आत्मो देवान आमकां नवो दिला तो आमकां पातकान दवरचो ना. तो पवित्र आत्मो आमकां त्या वायटांतल्यान उठयता, आमकां जागयता, आमकां कन्विक्ट करता हें सारकें न्हय, आमकां तितूंतल्यान भायर काडटा, आमकां एक वॉयस दिता. पूण तरी तर आमी तेजो वॉयस आयकोंक सोदिना आनी आमी रावंक सोदता. वो आमच्या वस्तूंक आमच्या चॉयसान आमी रावता. वी चूज. मॉर्निंग आमी एग्जाम्पल घेतलेलें, कोण तरी येता गॉसिप सांगपाक, कोण तरी येता खंयच्यो शेजाऱ्याच्यो खबरो सांगपाक. आमकां चॉयस हावो ना तें स्टॉप करून तांकां देवाचें उतर दिवपाक. पूण आमी तितून तर वांटो घेता, हितून आमी देवाक गुन्यांवकारी करूंक जाता? जातलें ना. आमची वळख, आमची आयडेंटिटी, आमची कितें वळख आहा क्रिस्ता सोवे ती आमी जाणा जावपाक जाय. आयज क्रिस्ता सोवे आमी पुल्ल्या मेल्या, क्रिस्ता सोवे आमी कुर्सार खेळायलेली जाल्या, क्रिस्ता सोवे आमी पुल्लेली आहा, आनी क्रिस्ता सोवे आमी पुनर्जिवन जाल्या. क्रिस्त जाला हो जावंक ना जिवन पुनर्जिवन. तिसऱ्या दिसा जाला हो जावंक ना. तेज्या सोवे आमी जाल्या आनी पातकाक आमचेर कसलोच आनीक अधिकार ना. फॉर वेन वी डायड विथ क्रायस्ट वी वर सेट फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ sin. हे वाचपया कॉन्करीन 7th वर्स. समजता तुमकां हें? मनशां मरता तेन्ना ती पातकाचे पदवेंतली सुटली. मनशां मरता तेन्ना इतल्यान बरयलां कॉन्करीन 7th वर्स. वाच पळया. मनशां मरतात तेन्ना ती पातकाचे पदवेंतली सुटली. इतलेंच हा? ओके. फॉर वेन वी डायड विथ क्रायस्ट वी वर सेट फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ sin. जेन्ना आमी क्रिस्ता सोवे मेल्या, आमी पातकाचे वी वर सेट फ्री फ्रॉम द पावर, पातकाचे पदवेंतल्यान आमी सुटली. जायते पाटी आमी म्हणटा न्हू, ना आमी 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 खूब ट्राय करता सिस्टर, पूण जायना. हें परतेन परतेन पडोंक जाता. आमकां कितें दिसता पातकाक सुबेज आमचेर पावर आहा, वय ना. आनी आमी तें मानून घेता. कित्याक? आमकां ह्या सायडींतलें सोत खबर ना. सो पातक कितें करता? बिकॉज आय डोंट नो द ट्रूथ, द sin इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी. करेक्ट? म्हाका म्हजी आयडेंटिटी क्रिस्ता सोवे खबर ना. जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरोन म्हज्या पासत कितें केलें तें हांव नोको. सो पातक येता आनी म्हजो फायदो काडटा आनी कितें म्हणटा, ना तूं ट्राय करता पूण तुकडे जायना. तूं ट्राय करता पातकान नाका पडोंक, पूण हांव परतेन परतेन पडटा. पूण जेन्ना म्हाका हें सोत गमोन येतलें, जेन्ना सोत आमकां गमोन येता, हांव कोण तो, जाल्यार म्हाका ओके फॉर एग्जाम्पल तूं मॅन ऑर अ वुमन, तूं दादलो वो बायल, आनी हांव तर म्हणटा ना तूं दादलो. तूं कितें म्हणटाय? हांव म्हणटा ना ना तूं मेलूच म्हणटा. हांव ना, हांव म्हणटा तरी तूं मेलूच. तूं कितें म्हणटा?
तूं फिमेलूच म्हणटली वय वो ना आतां ती केशी आयकोंक तयार ना ती आयकत ना म्हजें आनी हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणटा ना 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 ती मेलूच म्हणटा हांव ती कितें म्हणटली ती म्हणटली तूं 10 फाटी म्हूण 50 फाटी म्हूण तूं 100 फाटी म्हूण तूं दीस आनी रात तें म्हूण कोंत घेवन तूं म्हणत राव आय वोंट एक्सेप्ट इट कित्याक हांव जाणा हांव कोण करेक्ट आतां पातोक येवन कितलेंय आमचे तकलेर नाचोन येवन आमकां पातकान घालपाक आमकां वायटान घालपाक तूं तर जाणा तूं क्रिस्ता सवें कोण यू वील नॉट फॉल फॉर दॅट सीन समजता सो आतां ती कितें म्हणटा तूं कितलेंय म्हूण तूं कितलें पेपराचेर पासून प्रिंट आवट काड आय नो हू आय एम हांव कोण तें हांव जाणा वय ना तूं म्हणचें ना बिकॉज तूं इतले खात्रेन कित्याक नाच तूं आयकोन तयार ना हांव तुका म्हणटा तुका हांव कितेंय दितां तूं मानून घे तूं म्हणटली नात कित्याक हांव मानून घे बिकॉज आय नो हू आय एम सारकें ती म्हणटली आपूण फिमेल म्हूण हांव जाणा तूं कितेंय म्हूण तूं कोणाकी सांग तूं कितलेंय व्हरोन प्रिंट न्यूज पेपरार पासून प्रिंट घाल हांव तें तूं कितेंय पासून केलेलें हांव स्वत मानचें ना कित्याक बिकॉज आय नो हू आय एम कितले गॅरंटीन तें पळय शुअरिटी आहा तेका आपूण कोण तें जाणा वय ना ती सिस्टर तें जाणा आपूण कोण तें इन द सेम वे आमी क्रिस्ता सवें कोण ती आमची वळख आमकां खात्रेन जाणा जावपाक जाय आनी कोणूय येयलो आनी म्हणटा कर रे मातशें या रे भाऊ या रे करया रे जावं कांय जायना रे इल्लेशें तिल्लेशें आमी म्हणटा न्हू आमकां पूण हें पासून तर म्हणलें तुका तुजी आयडेंटिटी खबर आहा तूं कोण सो पातकाक तुजेर कसलीच पदवी ना आनी पातकाक तुजेर आनीक कसलोच अधिकार उरोंक ना हें आमकां उतर देवाचें आमकां हें सोत आमकां दाखयता सोत आमकां देव उक्तें करता सो आतां जेन्ना हें सोत हांव जाणा आनी तो कसलें म्हाका वायट चिंतना तर येता कसली तर वायट संवय म्हाका परत्यान उगडासाक येता आनी परत्यान म्हाका त्या वायटान घालूंक सोदता म्हाका खबर आसूंक जाय हांव कोण तो सो जेन्ना म्हाका खबर आसतली हांव कोण तो आमी कितें उलयतलीं ना तें येयलें म्हाका ताळणी आनी हांव ताळल्यान पडलो ताळण्यो येतल्योच तें पडप ना पडप तें कोणाचेर आहा उतर खबर ना तेन्ना आमी ताळल्यान पडटा आनी घालता कोणाचेर ताळणी येयली ताळणेचेर घातलें आनी कोण येयलो तेचेर घातलें फेस्तां जालीं तेचेर घातलें कोण दारार येयलो नॉक करूंक तेचेर घातलें करेक्ट पूण जेन्ना आमकां आमची आयडेंटिटी खबर आसता फेस्तां जावं पाटयो जावं दारार मारूंक कितेंय जावं आय नो हू आय एम क्रिस्ता सवें म्हजी वळख कितें जेजू क्रिस्तान म्हजें सवें केलां कितें ही खात्री आनी खोलायेनसान म्हाका ह्या उतराची वळख आहा कित्याक म्हज्या काळजान आतां कितें बरोवन आहा देवाचें उतर सो हांव जियेता कित्या प्रमाणे संवसार म्हाका कसलीं नांवां दिता त्या प्रमाणे ह्या उतरा प्रमाणे संवसार आमकां नांवां दितलोच कित्याक संवसारान आमचें जिवीत आदलें जिवीत पयलां न्हू आमचें कशें आसलें तें सो संवसार म्हाका पाचारता कसल्या नांवान तूं तसो आसलो मरे पयलो तुमी पयलीं अशीं आसलीं मरे तुमी तशी आसूं न्ही आयज जेन्ना क्रिस्ताची वळख मेवल्या हांव कोण जाला नवी रचना समजलें नाव एंड सिन्स वी डायड विथ क्रायस्ट वी नो वी वील ऑल्सो ओके नाव फॉर वेन वी डायड विथ क्रायस्ट we were set free from the power of sin now and since we died with Christ आता जेन्ना आमी क्रिस्ता सवें मेल्या we know we will also live with him आता आमकां खबर आसा की आमी क्रिस्ता सवें मेल्या आता आमकां हिवूय खबर आसा की आमी तेज्या सवें जियेता वाच पळया ती नेक्स्ट वर्स 8th वर्स वाच पूण क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जिवी आसतल्या हो आमचो भावार्थ परत्यान वाच पूण क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जिवी आसतल्या हो आमचो भावार्थ ताचे बरोबर आमी जिवी आसतली हो आमचो बरवसो हो आमचो भावार्थ म्हणजे क्रिस्ता सवें आमी ओतम्यान आतां आमी एकवटल्या आनी ओतम्यान आमी जिवी जाल्या वी आर शुअर ऑफ दीस बिकॉज क्रायस्ट वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड and he will never can we go down okay we are sure of this because Christ was raised from the dead and he will never die again death no longer has any power over him मरणांक तेजेर कसलोच आनीक अधिकार ना कित्याक एक पाटी तो मेलो मातयेक तो गेलो
आमच्या पातकांचो सोयम ताणें ते खुर्सार खिळायलो, ताचे सोवे आमी मेल्या, आमी पुल्ल्या, आनी ताचे सोवे आमी आतां परत्यान जिवंत जाल्या, आनी ताचे सोवे आमी आतां जियेता. हें आमी कित्याक सोत मानता? एज वी आर शुअर ऑफ दीस बिकॉज Christ was raised, and since we died with Christ, we know we will also live with him. जे भाशेन आमी क्रिस्ता सोवे मेल्या, आमी ताजे सोवे जियेताय. अशें आमी कित्याक म्हणून सोत मानता? Because we are sure of this, because Christ was raised from the dead. मरणांतलो तो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, आनी तो परत्यान केन्नाच मरचो ना, कित्याक मरणांक ताचेर आनीक कसलोच अधिकार पदवी उरोंक ना. मरणांक तेजेर अधिकार आनीक कसलोच उरोंक ना. आतां तेजेर तर आनीक मरणांक अधिकार उरोंक ना, तुजेर आनी म्हजेर आनीक मरणांक अधिकार उरला ना. आतां पूण आनी कोणी म्हाका आतां कितें म्हणत, समबडी वूड से, जाल्यार आमी मरता कशीं तर? करेक्ट? हां, मरता कशीं तर? मरण आसात न्हू. हे कसल्या मरणाची खबर उलयता? आत्म्याच्या. जेन्ना आमी जेजू सोवे पुनर्जीवन जाल्या, आमी आत्म्यान जेजू सोवे पुनर्जीवन जाल्या, आत्म्यान आमी नवी रचना जाल्या, आत्म्यान आमचो नितीवनपणाचो सोयम जाला, आत्म्यान आमी भोगसवलेली जाल्या. सगळें कितें जालां बरेंपण जेजू क्रिस्ता उद्देशी तें आमच्या आत्म्यान जाल्या. पूण आमचें मन आनी आमची कूड आजुनूय पोरन्याच सोयंबाची आसा. समजता? आमचें मन आनी आमची कूड, तेका लागून कुडीन मरण आमकां आसतलेंच. आयज ना फाल्यां आमकां कुडीन मरण आसतलें. पूण बरी खबर कितें? आमी आनीक परत्यान मरची ना आत्म्यान, कित्याक मरणांक आमच्या आत्म्याचेर आनीक अधिकार ना. एक पाटी डिजोबे करून आमी आत्म्यान मेलोली, पूण आयज क्रिस्ता सोवे आमी आत्म्यान पुनर्जीवन जाल्या, आत्म्यान आमी नव्यान जल्म आमचो जाला. त्या आत्म्यांक आनीक मरण ना, बिकॉज क्रायस्ट वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड अँड ही वील नेवर डाय अगेन. डेथ नो लॉंगर हॅज एनी पावर ओवर हिम. सो आमी कुडीन पासून तर आमी मेली, आत्म्यान आमचे सासणीक जिवीत आमकां फावो जाला, आनी तें जावन आसा देवाचो आमकां एक देणें. देवाच्या कृपेन आमकां कितें मेळलां? सासणीक जिवीत. समजता तुमकां? हें कन्फ्युजन जाता? आयकलेलें केन्ना पयलें? ही खबर कितली बरी, ही खबर कितली आमकां खुशालकायेची, संतोशाची खबर आमकां ही. म्हणजे कितें? आमकां आनी कुडीच्या मरणाची भिरांत आसपाक जायना. कित्याक आमच्या आत्म्यान आमचो पुनर्जीवन आमी आत्म्यान आमच्या जाल्या. जी एका टायमाक आमी सुरवात उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी कितें पळयलां? आत्म्यान आमी मेलोली, पूण आयज आमी आत्म्यान जेजू सोवे परत्यान जिवंत जाल्या, नव्यान जिवंत जाल्या. आनी ही जावन आसा आमची वळख. समजता? ओके, गो डावन. सो मरणांक पातकाक आमचेर अधिकार ना म्हणटा, आनी मरणांक आमचेर आनीक अधिकार ना म्हणटा. समजता कितें म्हणलां पयलें? सीन हॅज नो मोर पावर ओवर अस. येसो न्हू? पयलींच्या वर्सान आमी पळयलां पातकाक आमचेर अधिकार ना. पयलींच्या त्या वर्सीन आमी कितें पळयलां? मरणांक आनीक आमचेर आनीक अधिकार ना. वेन ही डायड वन्स टू ब्रेक द पावर ऑफ sin. When he died, जेन्ना तो मेलो कित्याक? पातकाची पदवी मोडपाक लागून, टू ब्रेक द पावर ऑफ sin. But now that he lives for the glory of God. देवाचे मोहिमे पासत तो आतां सासणाच्या सासणांक तो जियेता, आनी ताजे सोवे आमी आमच्या आत्म्यान सासणाच्या सासणांक आत्म्यान आमी जियेता. So you also should consider yourself to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Look at this word. Consider. Consider म्हणजे कितें? Consider म्हणजे कितें? Okay, read in Konkani. 11th verse. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाचे पदवेक मेल्लीं जाल्यात.
तुमी अशेंच समजात. बट हे इंग्लिशीन आमकां न्हू कन्सिडर रेकन म्हणटा. यू शूड रेकन नाव, यू शूड कन्सिडर टू हूम, टू युअर सेल्फ. तुमी आतां हे मानून घेयात, तुमी आतां हे कन्सिडर करात. हे आमी कन्सिडर करपाक जाय. जोरी तर आमी हे कन्सिडर करना, आमकां सदां घाल कितें दिसतलें, आमी पातकी, आमी पातकान पडटा, पातकाक आमचेर अधिकार आहा, पातकी सोयम भितर आहा, वायट वेसनां आहा, हें आहा तें आहा, आनी कितें कसल्यो वायट संवयो आहा, जाय तें आमकां चिंतोन येता, वय ना. आनी तेका लागून आमी कितें करता, उतर शिकोंक पावता काय आमी गिल्टानूच आसता. हां, जेन्ना आमकां स्वताची वळख ना, जेजून कितें केलां ती वळख ना, आख्खें जिवीत आमी कशीं जियेता, गिल्टान जियेता, उणेपणान जियेता, खालतीकायेन जियेता. खालतीकाय 2 भाशेची आहा. देवान म्हणूंक जाय, देवाच्या उतराक आमी खालती आसोंक जाय, पातकाक न्हू. सो खालतीकाय कसली म्हणटा आमी, पातकान खालतीकायेन आमी जियेता, आमी पातकी म्हणून आमी जियेता. पूण ह्या स्क्रिप्चरान आमकां कितें बरयलां, ह्या चॅप्टरान आमकां कितें बरयलां, की पातकाक आमी मेल्या, पातकाची पदवी आमचे वयली ब्रेक जाल्या, काबार जाल्या. पातकाक आमचेर आनीक पदवी ना, पातकाक आमचेर आनीक अधिकार ना, मरणाक आमचेर आनीक अधिकार ना. मरणांतली आमी पुनर्जीवन जाल्या. कोणा सोवे, जेजू सोवे. क्रिस्ताक जेन्ना कुर्सार खिळायलो, आमी ताच्या सांगाता कुर्सार खिळायल्या. क्रिस्ताक जेन्ना पुल्लो, आमी ताच्या सांगाता पुल्ल्या. क्रिस्ताक जेन्ना पुनर्जीवन केलो बापान, आमी ताच्या सांगाता पुनर्जीवन जाल्या. आनी आयज आमी कसलें जिवीत जियेता, न्यून सोडलां, नवें जिवीत जियेता, नवेपणाचें जिवीत आमी जियेता, नवसरणेचें जिवीत आमी जियेता. समजता. आतां कितें म्हणटा, हें सगलें आमकां कितें जालां, आमचें आत्म्यान कितें जालां पळय, हें सगलें आमकां हांगासर क्रिस्ता सोबे कितें जालां पळय तें आमकां आख्खें पिक्चर देवान सांग पावलून आमकां हें सारकें बरे भशेन इस्कोडून सारकें शिकयलां. पूण आतां आमकां इकराय वळीन कितें म्हणटा, सो यू ऑल्सो शूड कन्सिडर टू युअर सेल्फ टू बी डेड टू द पावर ऑफ sin and alive to God through Christ Jesus. And if you don't consider, you will think you are still in the sin. समजता. हे आतां आमकां कमांड कितें दिला, आमकां एक कितें उतर आमकां कितें सांगता सांग पावलू. सो यू ऑल्सो शूड कन्सिडर टू युअर सेल्फ टू बी डेड टू द पावर ऑफ sin. हें तुवें कन्सिडर करपाक जाय. पातकाच्या पदवेक तूं that you are dead to the power of sin. पातकाचे पदवेक तूं मेला म्हूण तुवें हें कन्सिडर करपाक जाय. हांव तर हें कन्सिडरेशन दवरना जाल्यार कशें जातलें. हांव तर कन्सिडरेशन दवरना की हांव शेळलेलो पूत आसलो, आयज म्हज्या बापायच्या घरा येयला आनी हांव तें कन्सिडर करना जाल्यार परतें वचोन म्हाज्यान पातकाचें जिवीत जिवंक जावंक नाका. जातलें वो जावचें ना. समजता. पूण हांव तर कन्सिडर करता, वय म्हज्या बापाच्या घरान हांव आयला, देवान म्हाका परत्यान आपले सोवे रिकन्सायल केला, परते आपल्या संबंधान हाडला, परते आपल्या आपल्या पाकोट्यांनी परत्यान म्हाका स्विकारला. कित्याक देवान म्हाका परत्यान स्विकारला, कित्याक आतां हांव पातकाक मेला. कोणा उदेशी, जेजू उदेशी. कितें तें कारण आसलें की म्हाका बापा सोरशिल्ले पयस जालो, हांव बापा सोरशिल्लो पयस जालो, जावं सेपरेट जालो. कितें कारण, पातोक. रायट. पातोक कारण जालें की म्हज्या आनी म्हज्या सर्वेस्पराचो संबंद तुटलो. पूण आयज पातोक म्हजें कुर्सार खिळायलें. कोणा उदेशी, जेजू उदेशी. बरी खबर कितें की आयज म्हाका हांव पातकी सोयंबातल्यान म्हजी सुटका जाल्या. आय एम सेट फ्री. म्हजी सुटका जाल्या पातकी सोयंबातल्यान. आनी तें पातोक कुर्सार खिळायलें. पातकाक म्हजेर पदवी ना. आतां ना म्हणजे पयलीं आसलोली वो ना. पयलीं पातकाक म्हजेर पदवी आसलोली, तेका लागून हांव परत्यान पातकान पडटालो. पूण आतां सांबावलो कितें म्हणटा, सो नाव यू नो that you are crucified with Christ, you are buried with Christ, and now you are resurrected with Christ with a new life. And what was buried now? Your sinful nature is buried. पातकी सोयंबाक तुजेर जी पदवी आसलेली, हांगा कितें बरयलां, when he died once to break the power of sin. देवान पातकाची जी पदवी आसलेली, जो पावर आसलेलो तो ब्रेक केलो, तो मोडलो. पातकाक पावर आसलेलो आमचेर केन्ना, जेन्ना आमी पातकी सोयंबान आसलेली तेन्ना. पूण आतां आमचेर पातकाक आनीक पदवी ना, कित्याक जेजून ती वन्स he died once to break the power of this sin. ते पातकाचे जो पदवी आसलेली, जो पावर आसलेलो तो मोडलो जेजून. आनी but now that he lives for the glory of God. So you also should consider to yourself to be dead to the power of sin. हे आमकां करपाक दिलां. समजता.
आतां जेन्ना आमी डॉक्टरागेर वयता आनी दोतोर आमकां दिना बरोवन रिसीट दिता वो दिना. आतां हांव तर वचोन ती टॅबलेटां हाडिना आनी ती घेना ती म्हाका बऱ्याक पडटली ना. सो म्हजें काम कितें, तें दिलां तें वचोन करपाक जाय, कन्सिडर करपाक जाय. तेणें कितें दिलां तें जरी तर हांव तें कन्सिडर कोन्ना, जें कसली दुयेंस जालां तेजें म्हाका वखद जातलें ना. सो कन्सिडर करूंक जाय जें कितें बरोवन दिलां तें, आनी दिलां तेंच हाडूंक जाय वचोन, तर दुसऱ्याच हाडून घेतली. कितें दिलां तें बरोवन आयज आमकां बरोवन दवरलेलें आहा की देवान जेजून आमकां बापा सोरशीं परत्यान आमकां एकटवल्या आनी आमकां पातकी स्वयंपातल्यान सोडयल्या आनी पातकाक जो एक पावर आसलेलो त्या पावराचो नाश केला जेजून. सो पातकाक आनीक पावर ना, नाश केला त्या पावराचो, समजता. आनी आयज आमकां बरोवन दिलां हें, आतां आमी कितें करूंक जाय, कन्सिडर करूंक जाय जें म्हज्या बद्दल कितें सांगलां पळय तें. समजता तुमकां. जायते पाटी आमच्या जिवितान आमकां कितें दिसता, आमची घरची फॉर एग्जाम्पल घरची मनशां आमची शेणलेली जाता, घराबो दुसपटलेलो जाता, घरान आमच्या शांती आसना, कांय आसना. पूण आमी जाणा जावपाक जाय क्रिस्ता सोवें आमकां जें साल्वसांव मेवलां त्या साल्वसांवान ती शांती आहा, त्या साल्वसांवान तें बरेंपण आहा, तो एकवट आहा. पूण जेन्ना आमी तें कन्सिडर करतलीं वय तें जेजून म्हाका दिलां आनी तितून हांव चलतां, समजता. हांव म्हणना जेजू तूं हाड शांती ह्या घोराब्याक, जेजू तूं दी म्हाका पेकोवणी. जेजू म्हणटा दिल्या, बरयलेलें हां, कन्सिडर कर, वाच तें, उच्चार तें, बिलीव कर, येस इट इज डन म्हूण. पूण आमी कितें करता, सायबा बरेंपण दी ह्या घराक, आमची मागणी कसली दी, केन्ना दितलो, आनीक 2000 वर्सांनी येतलो काय जेजू परत्यान खुर्सार मरोंक ना. वन्स एंड फॉर ऑल इट इज डन, इट इज फिनिश्ड म्हणलां, वय ना. सो आतां आमी तें कितें पळय फिनीश केलां तें कन्सिडर करपाक जाय आमच्या जिवितान. वय हें म्हाका लागून जेजून केलां आनी केलां तितून हांवें तें जियोपाक जाय. जे भिकाऱ्याचें आमी जें एग्जाम्पल घेतलेलें, आतां तेका घर दिलां, सगलें गाडी दिल्या, सगलें दिलां. आतां तो तर भायर सरोन तें कन्सिडर करना आनी वयता आनी परतो भीक मागोंक बसता. मागीर आतां हितून कोणाक बोट दाखोवया आनी कोणाक गुन्यांवकारी करया आमी, समजता. देवान आमकां दिलां आनी तितून आमी सोत मानून वावरतान त्या विसवान आमी आमचें जिवीत जियोपाक जाय, चलपाक जाय, सोत मानून, विस्वास करून, तोंडान उच्चारून, समजलें. वी हॅव टू कन्सिडर. So you also should consider yourself to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. So आता आमची आयडेंटिटी कितें? Okay, go to 2 Corinthians 5:17. रोमन्स 5:19 आमी कितें पळयलेलें, एका मनशाच्या उतर मोडण्याक लागून आमी सगलीं पातकी जालीं आनी एका मनशाच्या जेजू क्रिस्ताच्या उतर सांबाळणेक लागून आमी सगलीं नितीवंत जालीं, वय ना. जायतीं जाणां नितीवंत जालीं म्हणटा कशीं, कोणें उतर सांबाळला म्हूण, जेजून सांबाळला म्हूण. आतां हांगा पळय कितें म्हणटा, दीस मिन्स, ओके गो टू KJV नाव. Therefore, if any man be in Christ. आतां आमी रोमन 6 कितें पळयलां, आमी क्रिस्ता सोवें खुर्सार लायल्या, पुरल्या आनी पुनर्जीवन जालें. कोणा सोवें, क्रिस्ता सोवें, जेजू क्रिस्ता सोवें, वय ना. आनी आतां हांगा कितें म्हणटा, जी कोण क्रिस्ता सोवें आहा, therefore if any man be in Christ, जो कोण क्रिस्ता सोवें आहा, he is a new creature. ती जावन आसा एक नवी रचना, समजता. ती जावन आसा एक नवी रचना. ऑल थिंग्स आर पास्ट अवे. कितें पळयलां आमी रोमन 6 पोन्ने सगलें आहा तें आमचो स्वयं पुरला, वय ना. ऑल थिंग्स आर पास्ट अवे, इट इज गॉन, इट इज इरेज्ड, इट इज डिलीटेड. नाव पास्ट अवे एंड बिहोल्ड ऑल थिंग्स विल बिकम न्यू. येस नो? सारकें वाजलां हांवें. All things are passed away and behold all things will become new. All things will become new. कितें बरयलां? जालें?
तो अजूनही हांव पोन्नेत घेवन कित्याक बसता तर अजूनही हांव ते आदलेच कॅसेट जोरयता हा काल कितें जालें पोर कितें जालें वायट गजाली हांव असो हांव तसो हांवें हें केलां तें केलां हें घडलां तें घडलां हांव पातकी म्हज्या इतलीं पातकां कोणेंच करूंक ना वय करूंक ना घोडेक जाय पूण आयज तर तूं क्रिस्ता सोवें हा यू आर अ न्यू क्रिचर आयज तर तूं क्रिस्ता सोवें हा म्हूण तूं सोत मानता भावार्थान जें जेजून केलां तें तुज्या पासत केलां रोगत वारयलां तें म्हज्या पासत वारयलां म्हणून तर आमी सोत मानता जाल्यार आमी एक नवी रोचणां आनी बेश्टीच रोचणां जावंक ना पोरने हा तें सोगलें गेलें आनी बिहोल्ड सोगलें नवें जालें वय ना गे जातेलें तर म्हज्या घरान कोणीय कशेय भाशेन बिहेव करूनी कशेय भाशेन तो आसोनी देवान आमकां पदवी दिल्या आमच्या तोंडान देवाच्यो बासावण्यो उलोवपाक देवान फकत आमकां हें तोंड दिलां आपलें उतर उलोवंक This book of the law shall not depart from your mouth. Meditate therein day and night. हें देवाचें उतर समृद्धीचें पुस्तक देवाचें उतर उलोवंक आमकां ही जीब दिल्या देवाचें उतर उलोवंक आमकां हें तोंड दिलां पूण आमी ह्या तोंडांतल्यान दीसभर कितें उलयता कितें पळय घडटा वायट आमी तें उलयता वय ना पूण देवान आयज पासून कितें तरी वायट उलयलां सुरवातेक आमी पळयता जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 आमी पळयता कितें म्हणटा गॉड सेड लेट देयर बी डार्कनेस आतां उजवाड बरो काय काळोख बरो सो देवान सुरवातेक जेन्ना उलयलो म्हणटा आमी देव जेन्ना आमकां इंट्रोड्यूस जालो पळयत पुस्तकांतल्यान सुरवातेक देव उलयलो कितें उलयलो बरें उतर उलयलो कितें उजवाडाचें कित्याक देव जावन आसा उजवाड वय ना आनी ज्या जाग्यार उजवाड आसा त्या जाग्यार काळोख रावतलो उजवाडान पदवी हा काळोखाचो नाश करपाक वय ना सो जेन्ना देव उलयता देव बरें उतर उलयलो कितें बऱ्याक पडटा पळय तें उलयलो आमी दिसा दीस पडटे जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करता आमी कितें उलयता नियाळ करात समजता आमी कितें कन्सिडर करता जेजून कितें आमकां केलां तें काय आमच्या जिवितान कितें घडटा पळय तें जें आमी कितें पळय कन्सिडर करता आमी तेंच उलयतलीं वय ना सो जरी तर म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें तर हांव सोत मानून घेता जाल्यार हांव तेंच उलोवचें ना जरी तर घडटा कितें त्रास जिवितान तें तर हांव उलयत रावता म्हणचें कितें देवान कितें केलां तें हांव नाकारता देवान म्हणलां जिवीत उलयात मरण न्हय समजता सो दिसा दिसपट्टे तर हांव म्हजे प्रॉब्लम्स हांव उलयतां जाल्यार हें जिवीत ओ मरण मनाची नवसरणी जाता कशी देवाच्या उतरांतल्यान जिवितान सगळो आमचो नाश येता केन्ना जेन्ना कितें घडटा तें आमी उलयत रावता तें वाडत वेता उलयत रावता वाडत वेता उलयत रावता वाडत वेता कित्याक देव तर उतर उलयता आनी म्हणटा उजवाड जा आनी उजवाड जाता जाल्यार जेन्ना हांव वायट उतर उलयता तें आनीक वाडत वयचें ना देवाच्या उतराक सिस्टम आहा तुमकां ह्यो वायरी दिसता ते वायरींचें कितें तरी काम जाता कितें तरी यूज आहा त्या वायरींचो वय ना कितें जाता ह्यो वायरी जॉयन जाल्यार लायट दिता ह्यो वायरी जॉयन जाल्यार कॅमेरा ऑन आहा वय ना पूण तितून करंट ना आतां वायरी ना वयलें कवर ना डायरेक्ट बेश्टी कॉपर वायर आहा आनी तिका वचून आमी हात लायता त्रास जातलो हां पूण ती वायर बरें काम दिता न्हू आमकां करंट लायट दिता कॅमेरा चालू करता बरें काम करता न्हू ती जाल्यार मरण कित्याक मेवता काय आतां हे करंटाचें काम कितें आमकां उजवाड दिवपाचें कितें तरी बरेंपण दिता वय ना कॅमेरा कनेक्टेड जाता कसो हे वायरी कनेक्ट करून सारकें वय ना बरें दिता पूण हे वायरीक तर हांव हें वयलें कोटींग काडटा प्लास्टीक आनी डायरेक्ट कॉपराक तर हात लायता कितें दिता हो कॉपर म्हाका शॉक दिता शॉक दिल्या उपरांत कितें जाता मरण जाता म्हणचें कितें ही वायर बरेंय कोत्ता वायटूय कोत्ता म्हणचें कितें ह्या करंटाक ह्या लायटीक ह्या वायरीक एक सिस्टम आहा कायदो आहा
वय ना कायदो कसलो कॉपराक हात लाय जाल्यार तुका करंट येतलो तूं तर तें कोटींग आहा तें प्लास्टीक कवरींग आहा ते कॉपराक जाल्यार तूं हात लाय जाल्यार तुका करंट येवचो ना हेजो कायदो कितें एवरी कॉपराक कोटींग आसपाक जाय सो दॅट तो करंट तुका भायर लागचो ना हेजो सिस्टम कितें एका तें प्लास्टीक घालूनच दवरूंक जाय हें तर प्लास्टीक वयल्यान तर आमी मस्ती करपाक काडटा आनी डायरेक्ट कॉपराक हात लायता गुन्यांव करंटाचो कोणाचो देवाचें उतर कितें म्हणटा वॉट सो एवर यू से यू शॅल हॅव इट जिवीत मरण हा आमचे जिबेचेर सो जें कितें तूं उलयता त्या प्रमाणें तुका फावो जाता सो जेन्ना म्हाका वायट फावो जाता हें कित्याक लागून फावो जालां काय म्हाका खंय ना खंय हांवें हे उतरांनी म्हज्या ही बियां घातलेली हा नोईंगली ऑर अननोईंगली दॅट्स वाय आय एम सीइंग दीस हार्वेस्ट इन माय लायफ डज दॅट मीन आतां देव गुन्यांवकारी हेका देवान आपल्या उतरांतल्यान आपलो सिस्टम सारको बरोवन दवरलेलो आहा आमी त्या उतराची सारकी सोजमोणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचे वस्तूंगी आमकां हें उतर पासून सोजमोंक डिफिकल्ट नॉट पॉसिबल पवित्र आत्मा तर ना हें उतर आमकां सोजमोंक तर केन्ना जावचेंच ना सो पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना आमी हें उतर शिकता सोजमोता आनी आमकां जेन्ना ह्या उतराचो सिस्टम गमोन येता त्या सिस्टमा प्रमाणे हें उतर आमी चलोवंक जाय जरी तर आमकां बायबल सांगता आमी वायट उतरां आमच्या तोंडांतल्यान उलोवप ना की आमी उलोवप ना आमच्या जिवितांत त्रास घडटा ते तर आमी उलोवप ना जाल्यार आमी उलोवप ना पूण ऑन टॉप ऑफ दॅट गॉड्स वर्ड इज टेलिंग अस स्पीक लायफ ओवर युअर फॅमिली स्पीक लायफ ओवर युअर चिल्ड्रन स्पीक लायफ ओवर युअर स्पाउस जिवीत उलोयात पूण आमी कितें हिचून काडटा तेजेर आमचो नियाळ आसपाक जाय सगळें बायबलान बरयलेलें आहा कशे भाशेन हें उतर आमी एके भाशेन आमी तेजो एक सिस्टमा प्रमाणे उजार करपाक जाय हे भाशेन आतां लायटीचो आमी उदाहरण घेतलेलो हें तर वयलें कवर काडून हात लायता इट्स हार्मफूल करेक्ट जीव घेवंक शकता सारकें पूण तेच वायरीक तर आमी सारकें प्लास्टीक कवर घालता तूं हात लाय तूं फोल्ड कर तूं कितेंय कर कांय जावपाक ना कित्याक तेका कवर आहा सिस्टम कितें विदावट दॅट प्लास्टीक आमी हात लावंक जायना तेच भाशेन देवाच्या उतराकूय सिस्टम आहा तुमी तर रॉंगली तर आमी तें उजार करीत आमी आमकां मरण पासून आमच्या जिवितान आमी पळोवंक शकता कित्याक लागून हांव म्हणटा मरण आतां तुमी म्हणटले देवाच्या उतरान मरण पासून फावो जाता वय जावंक शकता कित्याक ना देवाच्या उतरांतल्यान पासून आमकां मरण फावो जावंक शकता कशें तुमकां उगड आसा जेजूक जेन्ना सैतान नाडूंक येयलो कितें म्हणटा तो वयर सान म्हणटा तो उडी मार तुजे उतरान बरयलां न्हू आंच बडवे आहा म्हणून राखोंक सो देवान जेजून तसलें पिशेपण केलें कितें मांडणी आसली सैतानाची हां नाडूंक कितें करपाक डिजोबे करपाक देवाक आमी कोणाचें उतर सांबाळपाक जाय देवाचें पूण हो नाडपी कितें करूंक येयला तुजें देवाच्या उतरान बरयलां आंच बडवे तुका उबारतलें म्हूण म्हणजे तो आतां देवाचें उतर घेवन नाडपण करून येवंक नासलो जेजूक पूण जेजून आयकलें ते भाशेन देवाचें उतर आमी रॉंगली तर उजार करीत आमकां हार्म जावंक शकता हालेलुया समजलें सो आमकां जेजून पळय कितें केलां तें आमी कन्सिडर करपाक जाय आयज आमी नवी रचना पोरनो स्वयंभाव तो सगलो गेलो आनी आयज आमकां आमी ऑल थिंग्स आर बिकम सगलें आमचें नवें जालां सो आमी कितें कन्सिडर करूंक जाय ही बासावणी जी देवान आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी जी घडोवन हाडल्या आमच्या जिवितान आमच्या पासत आमी तें मानून घेवन हें कन्सिडर करूंक जाय की जेजून आमकां कितें केलां पळय तें सैतानाची आमचेर आनीक पदवी ना पूण हेचो अर्थ असो ना की तो आपल्यो फोटी घेवन ह्या संवसारान भोंवना तो आहा आपले फोटी घेवन तो नाडपाक येतलो चिंतनां हाडटलो पूण ते चिंतनांक हांव कन्सिडर करतां वायट चिंतनांक हांव कन्सिडर करतां वायट थॉट्सांक हांव कन्सिडर करतां काय देवान म्हज्या पासत कितें केलां पळय हांव तें कन्सिडर करतां हें कोणाचेर धरलेलें आहा तुजेर आनी म्हजेर समजता मागीर आमी हे वायरीचे भशेन करंटाक ब्लेम करूंक जायना आमी तर रॉंगली मिसयूज करता रॉंगली भशेन तर आमी तर उतर घेवन बसता जाल्यार आमकां हें आमच्या जिवितान रॉंग जावपाक जाता समजता हालेलुया थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस कितें प्रश्न आहा तुमकां एनी क्वेश्चन समजली आमी सो सकाळीं आमी कितें शिकल्या कशे भाशेन पातोक भितर सरले देवाचें उतर मोडून आनी पातोक भितर सरल्या उपरांत जेजून आमकां त्या पातकांतल्यान कशे भाशेन सोडयल्या
कितले व्हडलें टिचींग जालें, पूण आमी त्या टिचिंगांसान मेन आमचो हें कितें शिकलें आमी की आमी सुरवातेक देवान कशें मनशाक रोचलो, आज्ञा दिली, आज्ञा मोडली, पातोक भितर सरले, जेजू आयलो कितल्या वर्सांनी आनी आमकां त्या पातकांतल्यान सुटका दिवन आमकां आयज नवें जिवीत दिल्यां. आमी जावन आसा एक नवी रोचना क्रिस्ता सोवे आनी सगलें आमचें पोरणें जें पातकाचें आहा तें मरून गेले. आमी जेजू सोवे कुर्सार खिळायल्या, जेजू सोवे पुरल्या, जेजू सोवे पुनर्जीवन जाल्या आनी जेजून जेन्ना कुर्सार मेला तेन्ना पातकाचो जो पदवी आसलेली, पातकाचो जो पावर आसलेलो ताचो नाश केला. सो पातकाक आनीक पदवी ना, जाणा जायात. आमचेर पदवी ना. जी कोण क्रिस्ता सोवे आहा, जेणी कोणें जेजूक आपणायला तांचेर पातकाक आनीक पदवी ना. सगल्यांक न्हय आं, कोणाक जेजूची वळख ना तांकां न्हू. जेणे कोणी जेजूक स्विकारला, आपलो सोमी दोनी म्हणून मानून घेतला, तांकां तेंचेर पातकाक आनीक पदवी ना. पूण जोरी तर पातक आमकां नाडूंक येता जावं उगडासा काडटा, ती जावन आसा एक सैतानाची फोट. तिका आमी कन्सिडर करपाक जायना. इमिडिएटली आमी देवान आमकां कितें केलां पळय तें आमी तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय. एक्चुली ते थॉट्स येता तेन्नाच न्हू, घोडे घोडे आमी तें उच्चारूंक जाय. एवरी नाव एंड देन I should confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Christ has redeemed me from the curse of the law. I am the child of the Most High God. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. My God has filled me with His love, set me completely free from every evil. हे सगळे आमी उच्चारूंक जाय आमच्या जिविता वयर. सगल्यो बासावण्यो जेन्ना उतर उच्चारतना कितें जातलें? The Satan will flee from you. जेन्ना जेजूक नाडूंक येयलो, 3 पाटी जेजूक येयलो तो नाडपाक, 3य पाटी जेजू कितें म्हणटा? बरयलेलें आहा, बरयलेलें आहा, बरयलेलें आहा. इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन. फॉर द थर्ड टायम वेन ही से इट इज रिटन, आनीक सैतान रावता थिंगा धा मारून वेता. सो जेन्ना तुमी रिटन वर्ड उलयत रावतेली, सैतान रावतलो आनीक नाडूंक. आनी आमी म्हणोंक जाता ना पातोक येयलें नाडूंक, म्हणोंक जाता ना, पातोक नाडूंक येना. आमी उतर कन्फेस करीत रावंक जाय, सैतान रावचोच ना फुड्यान. आनी बायबल एविडन्स आहा, जेन्ना आमी बरयलेलें उतर उच्चारता, सैतान पोळ मारून वेता. तो पोळ मारून केन्ना वेता? तेका आमी हो बाबुलो केलो ना, वस्तू हांव तुजें आयकोना, ना हांव तुजें कान दिना. जेन्ना आमी तेका तर भासाभास करून गेली, तेजेशी तुका आमी कान दिवची ना, तुजें आमी आयकोची ना, चड आयकोंक पडटली. पूण आमी कितें उलोवंक जाय? इट इज रिटन. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. Okay, let's all stand. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता हे शिकोवणे पासत. तुवें तांचे आत्मीक दोळे उक्ते केल्या म्हूण तुका हांव आर्गां आनी वाखाणी दिता बापा. दिनवासता हे शिकोवणेन तुवें आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते केले आनी जायते आमकां स्वताची वळख तुवें दिल्या. आनी एक एकल्यान हांगासर आमी हाजीर आसलेल्यांनी तुजें उतर आमी स्विकारलां, तुजें उतर आमी मानून घेतलां. ह्या उतरान आमी चलपाक तुजो पवित्र आत्मा तूं आमकां दिताय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. ही सगळीं तुजी जी तुजी भुरगीं आमी हांगासर एकठांय जाल्या, एक एकल्याचे काळजाचे आवंडे तूं जाणाव बापा. आनी तुवें हें उतर तांच्या काळजान रिगयलां, एक एकल्याच्या काळजान हें उतर रिगलां भितर सारकें, आनी तांकां तुज्या उतराची समजणी तुवें दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता हांव तुका बापा, तूं जावन आसा आमचो स्वर्गींचो बाप आनी आमी जावन आसा तुजी भुरगीं. तुवें आमकां क्रिस्ता सोवे तुवें आमकां आपणायल्या, तुवें आमकां एकवटायल्या तुजें सोवें म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. एक एकल्याचे काळजाचे आवडे आमी जे आमची परिस्थिती आहा जिविताची, आमी ह्या वेळार तुज्या हातांनी भेटयता. आनी तूं आमच्या घराब्याक तुवें शांती हाडल्याय, तुवें आमच्या घराब्याक एक सुसेग दिला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आनी आमी भावार्थान स्वत मानता. एक एकल्याच्या घराब्यान कितें चलता तूं जाणा बापा. सगळें उबारता तुज्या हातीन. तूं जाणाव आमची भुरगीं कसले चोपाट्याक सांपडल्या, कसले परिस्थिती, कसले संकश्टान पडल्या. हांकां सगल्यांक तुज्या हातान भेटोवन घालता. आनी तुवें तांचे भावार्थाचे दोळे उक्ते केल्या म्हूण तुका आमी काळजांतान दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा, तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा जिवें, तुजें उतर जावन आसा दोनी वाटेनी पाजलेली एक तलवार. ह्या तुज्या उतरान आमच्या जिवितान जें कितें वायट आसा तें कातरून तुवें उडयलां म्हूण तुका आमी दिनवासता.
जो पातकी सोयम आमचो आसलो तो तुवें कुर्सार खेळायला म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आयज आमच्या जिविताची एक वळख, आमची एक आयडेंटिटी तुवें आमकां एक आरशा भाशेन आमकां दाखयली. आमी कोण क्रिस्ता सोवें, जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान आमच्या जिवितान कितें घडोवन हाडलां हें तुवें आमकां आयज ह्या उतरांतल्यान आमकां हो आरसो दाखयला म्हूण तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता. जायतीं वर्सां आमी जिवीत जियेलीं, एक शेणलोलें जिवीत, एक नाकारलोलें जिवीत आमी जियोली. तूं नासतना आमच्या जिवितान वयल्या वयर तुजी वळख आमकां आसलोली. वय जेजू क्रिस्तार मेला इतलेंच आमी जाणां आसलीं, पूण आयज तुज्या उतरांतल्यान पळयत आत्म्या तूं आमच्या सांगाता उलयलो. जेजू तूं आमच्या सांगाता उलयता तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. एकल्याच्या काळजाक आयज तुवें हात लायलाय, एकल्याच्या काळजान तूं रिगलाय, एकल्याच्या काळजान तुवें एक घर केलें म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. जेजू ह्या तुज्या सगल्या बरेपणा पासत सर्वेस्पराचो ओत्मो आयज आमचेर एकल्याचेर आयज हांगासर देवून आयला, एकल्याच्या जिवितान भितर सरला, एकल्याच्या काळजान ताणें आपलो एक जागो तयार केला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. पवित्र आत्म्याचो जो 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 उजो, द फायर ऑफ द होली स्पिरीट इज अपॉन ईच वन ऑफ अस. गॉड्स फायर इज टचिंग अस, इज अपॉन ईच वन ऑफ अस. आमी स्विकारला वो उजो पवित्र आत्म्याचो आमच्या जिवितान जो भितर सरला आतांचे घडयेक, आनी पवित्र आत्म्यान आमकां आपल्या उज्यान भरल्या. ह्यो उजो ताणें आमचेर देंवयला आनी आमच्या जिवितान जें कितें वायट आसा, आमच्या गोऱ्याब्यान जें कितें वायट आसा, हें सगलें जें देवाचें न्हय तें उज्या उद्देशी सगलें लासून तुवें उडयलां म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. आमचें एक दूख, आमच्या कोश्टांचें आयज तूं ताजो एक हिशोब तुवें दवरलाय. आमचें एक दूख तुज्या हातीन पडलां आनी तूं आमकां ह्या दुखांतले सगले वायटांतली तुवें आमकां सोडयलें म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जायतें जिवीत आमचें आमी इबाड केलें ह्या संवसारान, ह्या संवसाराच्या फोटींनी आमी फसलेलीं, पूण आयज तुवें आमकां एकटयलें, तुवें आमकां एक केलें तुजें सोवें जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या रोगतान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आमी हांगासर हाजीर आसा खरें, पूण आमचो घराबो जो फाटल्यान आमच्या घरांत आसा तांचेर एकल्याचेर तुजो पवित्र आत्मो तुवें देंवयला. तुजे शांतेन आमचें हें घराबो बोल्ला. एकल्याच्या आमच्या घराब्याच्या फामिलेन आमच्या एकल्याच्या घरच्यांच्या काळजान तुवें ही शांती रोखयल्या वतयल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता आनी आमी हे सगळे भावार्थान सोत मानता. भेटयता हें काळीज आमचें मन आनी आमचें काळीज आमची कूड तुज्या हातान बापा, जेजू क्रिस्ताचे नांवी. थँक्यू होली स्पिरीट. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस.